आपूण दुर्बळ कितले बागी ताणें म्हणलें न्ही गी आपूण दुर्बळ म्हणून आसात कितले बागी आनी दुर्बळ म्हणून बागी आसल्यांक देवान दिल्लें इनाम सर्गींचेर आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमी सम्याक अर्गां दिवया आनी म्हणया अर्गां तुका सम्या जेसू सकाळ आमी म्हणया अर्गां तुका सम्या जेसू होगळाप तुका सम्या जेसू महिमा तुका सम्या जेसू स्तुती तुका सम्या जेसू जय जय तुका सम्या जेसू आमी सांगता म्हणया अर्गां आनी होगळाप तुका सम्या जेसू परत ह्या सोनवाराच्या दिसा आमकां तुवें हांगासर एकठांय केल्ल्या खातीर 3 दीस आमी हांगासर तुज्या हसरपणान आमकां करसूंक तुवें आमकां आपोवणें दिलां ह्या खातीर आमकां संतोशान तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत फावो केल्ल्या खातीर पातकी आमी तरी आमचेर दयाळाय आनी कणवळाय हितून दाखयताय त्या देखून एक घडी बरें आमच्या हात सोड्या संतोशान आमकां सम्यान केल्ले उपकार आमी नियाळ्या म्हाकाय तुकाय हर एकल्या सैत्य उपकार केल्यात सोंसणीकाय आमी सांबाळची गरज आसा आमचो देव आयकोंक सकना तो तितलो बेरोणें म्हूण ताजी साह्या प्रावादी तशेंच ताका हर एक संगत कळीत आसता आमचो देव निदेंती तुमकां दिता देखून आमच्या देवा भायर खंयचोय देव ना आनी निर्गम आमच्या देवाक कठीणयेचें कठीण राग येवचो एकच विशय जावन आसा प्रतिस्पर्धी देवांक आमी बोंब्या पुसाक करचें देखून हें जावन आसा पयलें पताक निर्गमन लेवीत गानान ह्या विशयान जायतें आमकां शिकयतात देखून आयच्या दिसा पळवंत देवाक ताका आमी स्तुती करूंक जाय देखून एक घडी भर आमच्या हात सोडया सकाळां दोळे धांपया आनी आमच्या मुखार आसल्या सम्याक संतोशान आमच्या काळजान स्विकार करता आसतना आमचे हर एक सायब आमचे अस्कत काय सम्याक भेटोवन दिवन सम्या आज आयच्या दिसा तुजें उतार नियाळटा आसतना तुज्या उतरांचो प्रकाश आमच्या काळजान पेटता आसतना पळय ते एम्माउसाचे ते 2 जण एम्माउसा तावन एम्माउसाक जेरुसलेमा तावन जेजूच्या विशयान आयकोन जेजू मेलो आनी सर्गा आनी आमकां कितेंच ना म्हण फाटीं आयिल्ल्यांक एम्माउस येताना थंयसर जेजू तांचे कडेन उलयनासतना तांणी म्हणलें उतरां ताची उतरां आयकतना आमचें काळीज आमच्या भितर पेटतालें न्ही गी पेटचें आमी उतरां केदाळे पेटूंक जाय पेटची थंय पेटूंक जाय सकाळीं उठताना सांजेर उठताना आमकां देवाचें उतर पेटूंक आदार दिता आनी ह्या पेटल्यार कितें जाता उसवाड येता सांगता थंयसर शाखा इल्लो उजो म्हळ्यार इल्लेशें काल ऊब मेळटा आमकां देवाचें उतर आमकां जिविताक ऊब मेळचें जावन आसा देखून आयच्या दिसा आमी हें नियाळ करता आसतना पयले सुवात तुमी अर्गां दिव्या हो दीस ही घडी आनी ह्या संस आमकां ताणें फावो केल्या खातीर देखून अर्गां दिव्या म्हणलें सोबीत गीत आमी गावन सम्याक आमी हरसिया तुमच्या कडतिल्यान पाण संको 2 सकाळां वडा ताळ्यान उबी रावया आनी हें गीत आमी गावया पाण संको 2 कडतिल्यांत आसा पाण संको 2 2 आदित्य कडतिल्यो पाण संको 2 सकाळां आमी ताळयो पेटून सम्याक हरसून हें गीत आमी म्हणया आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाड महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया आमी बुक्स घेवन दवरया जोरान ताळयो दिया सम्याक आमच्या सर्वीस परा सकाळां ताळयो पेटया वडा ताळ्यान सकाळां ना कांय ना न्हिदल्या बरी आसतात सकाळां जोरान आनी आमी ते आमी करतील पळोवची नाका हें गीत सुलभ आसा हांव परत म्हणटा ताळयो पेटून भक्तीपणान व्हडा संतोशान अर्गां दिव्या म्हणटा अर्दें दिवचें न्ही फुल्ल अर्गां दिव्या काळजी सामानांत हांव अर्गां दिव्या आमी तुमीच म्हणया ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाड महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया सकाळां अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती
समोर आम्ही सरपडूया. सोम्यान केल्यांत कितले विचित्रा. सांगा म्हणया सोम्यान केल्यांत कितले विचित्रा. देखा तुम्ही ताची विस्मिता. देखा तुम्ही ताची विस्मिता. महिमा गसतात ताची कृत्या. महिमा गसतात ताची कृत्या. मानाक ताच्या आम्ही धवया. मानाक ताच्या आम्ही धवया. तू बारून तळी पडे म्हणे अर्गां दिवया. आम्ही अर्गां दिया. ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिवया. ताचे समोर आम्ही सरपडूया. सर्ग संसार ताणे बसला. कानाचे उडाण तुका पोसता. वायडा विघ्नात येगळू राखला. पिढे शिडेंत ताणे सांभाळला. सांगता म्हणया सर्ग संसार ताणे बसला. कानाचे उडाण आमकां पोसता. वायडा विघ्नात येगळू राखला. पिढे शिडेंत ताणे सांभाळला. अर्गां दिव्या. आम्ही अर्गां दिव्या. ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या. ताचे समोर आम्ही सरपडू. अर्गां दिव्या. म्हटलं तळ्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या. ताचे समोर आम्ही सरपडूया. हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया. परत म्हणूया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 हालेलुया. Ci glav ci so, महिमा तुका ci स्तुती तुका ci so. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. सांगा म्हणया प्रेज लॉर्ड हालेलुया. कीर्तन 119 कितें सांगता तांतो लंबू कीर्तने सगळ्या पवित्र पुस्तकांत लंबू अवस्वर अध्याय जावन आसा कीर्तन 119 आनी तांतो 36 अंतली पयली ओळ अशी म्हणटा तुजे शिकोवणे थंय म्हजें काळीज व्हड. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. कोणाचें शिकोवणे थंय देवाची शिकोवन. कीर्तनकार म्हणटा आमकां दुसरें खंयचेंय कीर्तनकार मागणा तुजे शिकोवणे थंय म्हजें काळीज व्हड. देखून आयचे दिसा आमचें काळीज त्या शिकोवणेक ओडोवंक पवित्र आत्म्याची ससाय मागया. एगडी हात सोडया. स्वादीक आत्म्या पवित्र आत्म्या तूं बेगीच देवून ये. बापान पाठयिल्लो आत्मो तो जिजून बसयिल्लो आनी धर्मदुतांक भिवकर आसल्यांक धैर्य दिल्लो आत्मो. प्रवाद्यांक प्रेरण दिल्लो आत्मो. विस्मीत तो आत्मो जिविताची सर आनी भलायकेचो दातार त्या पवित्र आत्म्याक सदां काळ जिवाच्या पवित्र आत्म्याक आमी एक घडीभर हांसून प्रकल्पपणे मागया. पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गायता आसतना तुमच्या कडतिलेंत आसा नंबर 511. आतां नाल्यार उक्त्या घरा कडतिल्यो पेज नंबर 11. आनी ह्या संदर्भार ही शिकवण आमकां दिवच्या ह्या बापांचे विशेशरण पवित्र आत्म्याचे ससाय आमी मागया आनी संगत मेळोन हें गीत आमी भक्तीपणान गायन केलें.
पवित्रज्ञा बेगिंस्तुं देवोन ए स्वाधिकतम्या दैविकतम्या मुझे तैरावों ये समझता हूँ स्वाधिकतम्या पवित्रज्ञा बेगिंस्तुं देवोन ये स्वाधिकतम्या दैविकतम्या मुझे तैरावों ये बापान पाठवलेल्या पवित्रज्ञा जिसून बसलेल्या पवित्रज्ञा दमदूतां धैर्य दिल्या पवित्रज्ञा प्रवाद्यांक प्रेरणतु पवित्रज्ञा स्वाधिकतम्या पवित्रज्ञा बेगिंस्तुं देवोन ए स्वाधिकतम्या दैविकतम्या मुझे तैरावों ये स्मित भूतेना पवित्रज्ञा जीविताचीस पवित्रज्ञा बलाई के दातारा पवित्रज्ञा सदा काळजी येऊच्या पवित्रज्ञा सांगता म्हणूया विस्मित बोधेना पवित्रज्ञा जीविताचीस पवित्रज्ञा बलाई के दातारा पवित्रज्ञा सदा काळजी येऊच्या पवित्र स्वाधिकतम्या पवित्रज्ञा बेगिंस्तुं देवोन ए स्वाधिकतम्या दैविकतम्या मुझे तैरावों ये सदा काळरावों ये आमचे तैरावों ये हालेलुया 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 praise the Lord हालेलुया 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 तुका समय महिमा स्तुती तुका जय तुका हालेलुया 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 praise Jesus thank you Jesus we love you Jesus Holy Spirit come on fill us with your power hallelujah hallelujah praise you Jesus thank you hallelujah 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 देवाचे उतर आम्ही ऐकूया. देवाचे उतर आम्ही विंचून काडला सांत पावलून कोलोसेगरांक बरयल्या पत्रांतलें अध्याय 3 ओळ 12 तावन 17 पर्यंत. देवान विंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची.
देखून कणवळायेचें दयाळायेचें दीनपणाचें मोवाळायेचें आनी सोंसणेकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेका सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसूंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात तें बोगसणें सुमयान तुमकां दिलां त्या बोगसण्या बरें जावं. पूण ह्या सर्वचे गुणा प्रास चड तुमचे थंय आसूंक जाय. मोग हे शेगुण संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्तचें समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं. एक कुडीचे संदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानांक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनांचे तुमी जाया. क्रिस्तचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसूं. खरे जणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांत तावन देवाक अर्गां दिया. उतरान जावं करनेन जावं जें कितें तुमी करतात तें सक्कड सोम्या जेजूचे नांवी करा. ताचे मरेफात देवा बापाक अर्गां दिया. देवाचें उतर हें. देवाची ओडपकार. देखून बसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. होगलाप जावन जेजू क्रिस्ताक, होगलाप जावन जेजू क्रिस्ताक. आतां आनी सदां सर्वदा, आतां आनी सदां सर्वदा. जेजूचो आमचो सोमी, जेजूच आमचो सोमी, जेजूच आमचो सोमी. आतां आनी सदां सर्वदा, आतां आनी सदां सर्वदा, आतां आनी सदां सर्वदा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयचो विशय जावन आसा देवाचें उतर. आनी हांवें विंचून काडला तो विशय जावन आसा सांपावलोन कोलोसेकरांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत तावन क्रिस्तचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसूं. क्रिस्तचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसूं. कोलोसेकरांक बरयल्लें पत्र. कोलोसेकरांक जेजूची वळोवक कोणें दिल्ली. कोणें देवाचें उतर परगट केल्लें. कोणें जावन आसा? कोणें परगट केल्लें? सांपावलोन. सत्य गी, सारकी जाप गी. कोलोसेकरांक देवाचें उतर परगट केल्लें सांपावलोन न्ही. जेजूची वळोवक कोलोसेकरांक दिल्ली पावलोन न्ही. पावलान एफेसांत तो आसतना थंयसर देवाचें उतर तो परगट करता. आनी थंयसर देवाचें उतर परगट करतना देवाचें जेजूची निजायकी वळोवक जाली. आनी देवाच्या मोगार पडलेलो एकलो व्यक्ती आसा. आनी तो कोण जावन आसा? ताचें नांव कितें जावन आसा? एपाफ्रास. एपाफ्रास म्हणलो व्यक्ती. तो खंयचो जावन आसा? तो जावन आसा कोलोसेचो. कोलोसे गांवचो व्यक्ती जावन आसा, म्हणजे त्या गांवचो नागरीक. आनी अशें तो देवाचें सांपावलोन देवाचें उतर हेर गांवांनी एफेसांत आनी हेर गांवांनी तो परगट करता आसतना थंयसर देवाचें उतर जें कितें सांपावलोन परगट केल्लें त्या उतरा मार्फत तो प्रेरण जोडता आनी जेजूची ताका वळोवक जाता. आनी तो पवित्र स्नान सांपावलो मुखांतर घेता. सांपावलो तावन पवित्र स्नान घेता. आनी कितें करता? पवित्र स्नान घेवन तो क्रिस्तांव जाता. आनी क्रिस्तांव जावन तो ताच्या माय गांवांत आसच्या ताच्या लोकांक ही बरी खबर हांवें परगट करूंक जाय.
म्हणली खतखती आशा ताचे थंय आसली आनी त्या देखून तो भावार्थ आपणायता मात्र नाही, तो भावार्थ वचून ताच्या लोकांक ताच्या कुटुंबांच्याक ताच्या गांवच्या लोकांक तो प्रगट करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर आमकां आतां आमी विचारूंक जाय अशें सवाल आमी देवाचें उतर आयकता. क्रिस्ताक आमी व्यंग मारला, क्रिस्ताक आमी स्विकार केला, जेजूची वळख आमकां आसा, पूण आमी न्ही जाय की क्रिस्ताक प्रगट करता गे. तुमी कोणाक म्हणून एकल्याक क्रिस्तांव केल्लें आसा, जेजू सरशीं हाडल्लें आसा. ह्या काळार तें एक पंथ आव्हान जावन आसा, वय न्ही. मतांतर कोणाक करूंक जायना, धर्म बदलूंक आमी हेरांक सांगूंक जायना. पूण आमचो कायदो कितें जावन आसा, आमचो भावार्थ आमी हेरांक प्रगट करूंक जाय. देवाचें उतर आमी हेरांक प्रगट करूंक जाय. आनी देवाचें उतर आमी प्रगट करचे तर पयलें कोणा थंय तें देवाचें उतर आसूंक जाय. आमा हर एकल्या थंय तें देवाचें उतर वस्ती करूंक जाय. तें देवाचें उतर आमचें थंय आसूंक जाय. त्या देखून सांत पावलो कोलोस्सेकारांक बरयल्या पत्रांत कितें आपण दिता, क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसो. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसो. आनी थंयसर आमी पळयता कोलोस्सेंत ती एक पवित्र सभा, एफाफ्रास ताच्या मुखांतर तो घडता आसतना खंडे जावन तें एक पंथ आव्हान, वैगी न्ही. एफाफ्रासाक ताच्याच मायगांवांत ताच्याच लोकांक देवाचें उतर प्रगट करचें तितल्या सुलभायचें न्ही. कित्याक जेजूकी भोव कश्ट जाले. ताच्याच मायगांवांत ताणें कितेंच सर्यां करूंक तो सकलो ना. कित्याक प्रवाद्याक ताच्याच मायगांवांत स्वागत ना, येवकार ना, स्विकार करनात. हो कोण आमकां सांगूंक, हो ताचो पूत न्हय, हो ताचे धू न्हय गे म्हणून सवालां करतात. त्या देखून तितले आमच्याच लोकांक जर तर आमी प्रवाद करीचे तर, देवाचें उतर प्रगट करीचे तर कितें जावंक जाय, हांवें म्हज्या भावार्थांत हांवें थीर रावूंक जाय आनी म्हजो भावार्था प्रमाणें हांवें जियोंक जाय. म्हज्या भावार्था प्रमाणें देवाच्या उतरा प्रकार हांवें जियोंक जाय. एक बरी देखी बरीत जिवीत हांवें जियोंक जाय. नातल्यार कितें जाता, हो तो कसलो म्हणून आमकां कळीत आसा. पूण जेजूय एक देवाचो पूत जावन ताच्याच मायगांवांत ताका स्विकार मेळ्ळो ना. ताका सांगलें कितें जावन आसा, हो जुजेचो पूत न्हय, हो मरयेचो पूत न्हय, हो सुताऱ्याचो पूत न्हय म्हणून ताका तिरस्कार केलें. आनी जेजू पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता, त्या गांवांत आपल्याच मायगांवांत कितेंच सर्यां तो करूंक शकलो ना. मुगच्या भवानो आनी भयणीनो, पूण एफाफ्रास कितें आशेता, म्हज्या गांवच्या लोकांनी क्रिस्ताक वळखूंक जाय. जिवंत क्रिस्त तो आनी जिवंतपणांत म्हज्या कुटुंबांच्यांनी, म्हज्या गांवच्या लोकांनी सर्वांनी तें देवाचें उतर स्विकार करूंक जाय. आनी जशें क्रिस्त जिवंत जाला तशें आमी हर एकल्या म्हज्या लोकांनी, म्हज्या गांवच्या लोकांनी, म्हज्या कुटुंबांच्यांनी जिवंतपण तो भावार्थ आपणावंक जाय म्हणली आशा ताची जावन आसली. कितल्या बरो व्यक्ती पळय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर मोगाच्या भवानो आनी भयणीनो, हांगासर थंयसर देवाचें उतर तो प्रगट करता आसतना एक अडखळ थंयसर ताका मेळटा. एक अडखळ थंयसर मेळटा. आनी अडखळ कितें जावन आसा हें आमच्या थंय आमी बगता, आमच्या थंय आमकां पळोवंक मेळटा. कोलोस्से लोक थंयसर क्रिस्तांव धर्म आपणायता आसतना हेर जातीचो लोक थंयसर आसलो, वैगी न्हय.
हेर जातीचो लोक थंयसर आसलो आनी तांच्या धर्मांत जें कितें ती आचरण करून आसात ते सर्व संप्रदाय ते सर्व रिती रिवाजो ते तांचे थंय लिपोवन आसले ती येदोळच प्रॅक्टीस करनासले वय न्हय आमकांय तशेंच जाला वय न्हय आमचे मूळ आमी हेर धर्मा मदें आमी जियेत आसतना हेर लोकांचें जें कितें संप्रदाय आसा ते आमचे मदें आमकां एक इन्फ्लुयन्स करता वय न्हय आनी तशेंच घडलें कोलोसेच्या लोकांक त्या लोकांक कितें जालें ते एका वाटेन क्रिस्ताक ताणें स्विकार केला आनी एका वाटेन तांचो संप्रदाय मलगडे जावन रिती रिवाजो जें कितें आसलें जें कितें ती भावार्थान मानून घेतलें तें तांचे थंय आसलें आनी त्या देखून थंयसर कितें करता की म्हळ्यार तांचे मदें जें कितें संप्रदाय आसलें त्या प्रमाणे थंयसर ते एंजल्स म्हणजे बडव्यांकी एक देवाचो जागो थंयसर आसलो आनी तांकां पुजा करची आसले आनी तशेंच भूत पिशाची हें सर्व आतां जें कितें आमी पळयता तशें त्या लोकांक थंय एक मूळ सृश्टीच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांचेर वेगवेगळे भूत आनी शक्ती आपलो अधिकार चलयतात कित्याक तांची पात्यणी जावन आसली देव आपली थोडी थोडी संपूर्णता तांकां वांटून दिवन हो संवसार चलोवन व्हरता म्हणली चूक समजुणी त्या कोलोसे घरांच्या लोकांक थंयसर आसले आनी अशें ही जिवंत उठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक एक बडव्याक वा मूळ सत्तेक ताणें समासम केल्लो जावन आसा म्हणजे जेजू म्हळ्यार कोण तांकां जिवंत जाल्लो जेजू कोण जावन आसा बडव्या मदलो एकलो जावन आसा वन ऑफ द एंजल म्हणलें तांची पात्यणी जावन आसली आनी ही चूक पात्यवणी तांची चूक समजोणी ती दोनच्या खातीर तो एफाफ्रास कितें करता एफाफ्रास वचून सांपावलोक सांगता तो जैलांत आसा आनी जैलांत भेट करता आसतना ह्या ताच्या माय गांवांत जें कितें चलोवन आसा तें सर्व तो सांपावलोक कळीत करतलो आनी सांपावलोक कळीत करतना ती आसली ती चूक समजोणी सांपावलो जाणा जाता आनी थंयसर तांकां हें पत्र बरयता आनी ताच्या पत्राचो सारांश कितें जावन आसा कोलोसेकरांक बरें त्या पत्रांत आसचो तो सारांश कितें गी म्हळ्यार तो पयल्यान पयलें क्रिस्ताचें व्यक्तित्व त्या लोकांक प्रगट करता त्या देखून पयलीं पानां पयल्या अध्यायांत आमी पळयता क्रिस्ताचें व्यक्तित्व कसलें जावन आसा कोण तो जेजू क्रिस्त जावन आसा अदृश्य देवाचें सदृश्य रूप अदृश्य देव आमकां दिसोवंक मेळना पूण क्रिस्ता मुखांतर तो आमकां दिश्टीक पडला त्या देखून तो जावन आसा निजायकी देवाचो पूत म्हणलें सत त्या पत्रांत तो प्रगट करता आनी उपरांत चूक समजणी थंयसर आसली ती तिद्वोंक सांपावलो थंयसर बरयता पुनर्जिवंत क्रिस्त थंय देवाची सगळी संपूर्णता आसा म्हणून दाखोवन दिवचो त्या पत्राचो विशय जावन आसा देखून सांपावलो ताच्या पत्रांत क्रिस्तचें व्यक्तित्व आनी क्रिस्त थंय आसचें नवें जिवीत कसलें म्हणून तो ह्या पत्रांत उल्लेख करता प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया त्या देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो ते नवें जिवीत जिवंत क्रिस्त थंय आमकां सर्वांक लाभला आसा ते नवें जिवीत आमी निजायकी जियेचे तर देवाचें उतर आमकां हातेर जावन आसा देवाचें उतर आमकां हातेर जावन आसा देवाचें उतर हातेर जावन तें आमी वापरल्यार त्या प्रमाणे देवाचें उतर आमकां कितें सांगता त्या प्रमाणे आमी जियोंक जाय आनी त्या देखून देवाचे उतराद्वारे क्रिस्ताची खरी वळख त्या कोलोसे लोकांक लाभता आनी क्रिस्ताचें व्यक्तित्व मात्र न्हय
आमचें थंय ताणें दिवचें तें नवें जिवीत आमी आमचें करून घेवंक देवाचें उतर आमी स्विकार करूंक जाय. स्विकार केल्ल्या बरें हेरांक आमी परगट करूंक जाय म्हणून सांपावलूस सांगता. आनी त्या देखून तो आमकां आपोवण दिता, आमी हर एकल्यांक आपोवण दिता. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांत उदंड मापान बरोवन आसो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर मोगच्या बाबांनो आनी भयणीनो, खंयचें गरजेचें? जें कितें भितर आसा तें गरजेचें वा जें कितें भायर आसा तें गरजेचें? आमची यशस्वी खंयच्याचेर आटापून आसा? भायल्या संगतीचेर वा भितरल्या संगतीचेर? एक काणी अशी आसा. एकलो बलून वेपारी फुग्गे विकतलो. ताचे लागीं विविध रंगाचे फुग्गे आसले, विविध रंगाचे बलून आसले. आनी विविध रंगाचे बलून तो कितें करता, त्याच्या मिशनांत तें गॅस तें भरून थंयसर वारें फुंकोवन थंयसर ते फुग्गे हें करता आनी बांदता आनी वयर सोडता. हर एक फुग्गे वयर वेतात आनी वयर वेताना विविध रंगाचे फुग्गे आसतना एकलो भुरगो थंयसर पळयोन उंच आसा. ह्या वेपारीक बलून वेपारीक पळयोन उंच आसा. तो सोबीत सोबीत फुग्गे विविध रंगाचे विविध कलराचे फुग्गे थंयसर तो मिशनांत वारें घालून आनी थंयसर बांदून आनी उपरांत तो वयर सोडता आनी सर्व फुग्गे वयर वेतात, वयर उपतात, आकाशार उपतात. आनी हो भुरगो त्या वेपारा लेगीत वचून विचारता, सर्व कलराचे फुग्गे वयर वेतात गे. आनी ताका सांगता, वय सर्व कलराचे कलर खंयचेय जावं ते सर्व कलर. आनी ह्या भुरग्याक एक सवाल दसलें, कांय काळो फुग्गो आसा जाल्यार कांय तो उबाना कोणना. त्या देखून तो प्रत्येक जावन विचारता, काळो फुग्गो, काळो कलराचो तो फुग्गोय जर तर तूं तशें केल्यार तो वयर उपता गे. काळो जावं, धवो जावं, तांबडो जावं, पाचवो जावं, खंयच्याय कलराचो जाल्यार तो फुग्गो वयर वेता. आनी तो बलून वेपारी ह्या भुरग्याक सांगता, जें कितें भितर आसा तें भोव गरजेचें. ह्या फुग्यांक वयर उबोवंक सकचें जावन आसा. जें कितें भायलो कलर न्हय, बगार भितर आसचें तो एक गॅस आनी तो जावन आसा हिलियम. तें गॅस त्या फुग्यांत फुंकल्या वेळार तो फुग्गो वयर वचोंक शकता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर मोगच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या जिणेंत भायलो संगती आमकां उंचायेक व्हरिना. बगार भितरल्यो संगती आमकां उंचायेक व्हरून पायता. चडावत जावन आमी दिश्ट खंयचे खंयच्या वस्तूंचेर, खंयच्या वस्तूंचेर? भायल्या संगतीचेर, वय की न्ही? जायते फावटी आमी आमचें आकर्शण खंयच्या तें संवसारी वस्तू तें भायल्या वस्तू तें. पूण आमचे भितर जर तर देवाचें उतर वस्ती करता, जर तर आमचे भितर आसचें तें पवित्र आत्म्याच्या बळ आमचें थंय आसा, पवित्र आत्म्याक आमी स्विकार केला, क्रिस्त आमचें थंय आसा, तर देवाची कृपा आमचे थंय आसा, तर बरे गूण शेगूण आमचे थंय आसता, तर ते आमकां वर्तो करता. त्या मरिफात आमी वर्ते जावंक शकता. त्या देखून आमी वर्ते जावचें फकत दुडवांनी वा वस्तूंनी न्हय, संवसाराच्या संगतींनी न्हय. त्या देखून आमची नदर खंय आसूंक जाय, आमची नदर सर्गीच्या वस्तू थंय आसूंक जाय. आनी आमचें काळीज चड आनी चड देवाच्या उतरान भरल्लें आसूंक जाय. त्या देखून देवाचें उतर आमकां सांगता, भोव जतनायेन तुजें काळीज राख, कित्याक तांतूं आसात जिविताच्यो झरी. भोव जतनायेन तुजें काळीज राख, कित्याक तांतूं आसात जिविताच्यो झरी. म्हणयो अध्याय 4 ओळ 23. तशेंच देवाचें उतर आमकां सांगता, मनशान आपलो जीव होगडावन
सगळो संवसार जोडलोच म्हणया हांतून तर ताका कितें फायदो. सगळो संवसार जिखून जर तर तुजोच आत्मो तुवें होगडायलो तर कितें प्रयोजन. आत्मो खंय आसा? भायर आसा की भितर आसा? भायर आसा की भितर आसा? कोणाचो आत्मो भायर आसा गे? सगळ्यांचो आत्मो भितर आसा. भितर ते आत्मीक संगतीक आमी चड गमन दिवंक जाये. आत्मीक संगतीक आमी चड गमन दिवंक जाये. त्या देखून जेजू सांगता, जो कोण आपलो जीव मुजे पासत आनी सुवार्ते पासत होगडायता तो आपलो जीव निजाकी वाटायता. जो कोण आपलो जीव मुजे पासत आनी सुवार्ते पासत होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटायता. आज जायते सांता भक्त आमी पळयता. सांत क्लारा, सांत फ्रांसीस आसीस, सांत लॉरेस आज कालच्या दिसा आमी आचरण केल्लें फेस्त जावन आसा सांत डॉमिनिकाचें. आनी तशेंच फाल्यांच्या दिसा आचरण करचें सांत लॉरेसाचें. ते सर्व आजुनी आमी ताचो उगडास काडटा. आजुनी आमचे मदें ते एक जिवे आसात म्हणल्यार बरी आमकां भोगता. कित्या पासत कितें ताणें केल्लें जावन आसा तांच्या जिणेंत. तांणी भायल्या संगती विशयांत चड गमन दिवंक ना, बगार भितरल्या संगती विशयांत चड गमन दिलें. तांच्या आत्म्यांचो चड आत्म्याच्या संगती विशयांत तांणी चड गमन दिलें. आनी सांत क्लारा खंय आसली? भायल्या संवसारांत आसली की वा भितर आसली? खंयसर आसली ती? सिस्टरां खंय आसात? भितर आहात की भायर आहात? सिस्टरां भितर आहात. कित्या पासो भितर आहात? ती जिणी जावन आसली देवाच्या उतरा प्रकार सांत फ्रांसीस आसीसची आशा जावन आसली. तांणी सांत क्लारान भायर वेचे न्हय, बगार भितरच 4 वणती मदें आसून थंयसर सक्रामेंताचें आराधन करन थंयसर ताचें जिवीत तिणें जियोवंक जाये. कित्या पासो तो सांत क्लारा ताका मोगाची वैगी न्हय. खंय भायर गेल्यार दुसरे लायन मारतात म्हणून गे न्हय. दोगी जण देवाच्या मोगार पडलेलीं. देवाच्या उतराच्या मोगार तीं पडलेलीं. आनी तांकां देवाचें उतर भोव मोगाचें जावन आसलें. येवक्रिस्त भोव मोगाचें जावन आसलें. आत्मीक संगती विशयांत चड आनी चड गमन दिवन मागण्यांत देवाच्या उतर वाचून नियाळ करन सक्रामेंताचें आराधन करन ह्या मारिफांत तीं आज सर्गेचें राज ताणें जोडलां. आनी आजुनी आमी तांचो उगडास काडटा. कित्याक भितरल्या संगती विशयांत म्हणजे आत्मीक संगती विशयांत ताणें चड गमन दिल्लें जावन आसा. आनी तांचो जीव ताणें सोम्यां खातीर आनी सुवार्ते खातीर होगडाय ताणें जियेल्लें जावन आसा. तांची आशा इतलीच जेजू खातीर आनी सुवार्ते खातीर तांचें जिवीत ताणें जियोवचें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी आमचें जिवीत सुवार्ते खातीर आनी सोम्यां खातीर आमी जियोवंक जाये. आमचें जिवीत समर्पण दिवंक जाये. सांत पावलो आम्हा हर एकल्यांक आपोवणें दिता आसतना क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसो म्हणटा आसतना क्रिस्ताचें उतर म्हळ्यार कितें? क्रिस्ताचें उतर म्हळ्यार कितें? 3 संगती तो उल्लेख करता. सांत पावलो प्रकार क्रिस्ताचें उतर म्हळ्यार जेजून उलयलेलीं उतरां म्हणजे जेजूची शिकवण. द टिचिंग्स ऑफ द लॉर्ड, द टिचिंग्स ऑफ द लॉर्ड. जेजून उलयलेलीं उतरां आनी ताची शिकवण. क्रिस्ताचें उतर म्हळ्यार जेजूची शिकवण. दुसरें जावन आसा क्रिस्ताचें उतर जावन आसा आपोस्तलां मुखांतर प्रचार जाल्लो सडवणेचो संदेश. द ट्रेडिशन, द एपोस्टॉलिक ट्रेडिशन. आपोस्तलां मुखांतर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरोवन जें कितें देवान तांकां उगडापें केलें तें लोकांक परगट केल्लें जावन आसा. आनी तें जावन आसा आपोस्तलां मुखांतर प्रचार केल्लो सडवणेचो संदेश जावन आसा
क्रिस्ताचें उतर. त्या देखून देवाचें उतर म्हळ्यार फकत मातेवा प्रमाणे वांजेल, मार्का प्रमाणे वांजेल आनी लुका प्रमाणे आनी जुआंव प्रमाणे वांजेल मात्र न्ही. हेर शिकोवन पावलून बरयल्लीं पत्रां आनी हेर पत्रां जें कितें आपोस्तलांनी बरयल्लें तांच्या पवित्र सभेक आनी आम्हा हर एकल्यांक उद्देशून बरयलेलीं तीं पत्रां आसात. तें जावन आसा देवानच उगडापें केल्लें, देवाच्या उतरा प्रकार तें आटापून आसा आनी त्या देखून तेंय क्रिस्ताचें उतर जावन आसा. आनी तिसरें जावन उतर जावन आसा जिविताचें उतर आनी तें उतरच क्रिस्त. देवाचें उतर जावन आसा जिवीत दिवचें तें उतर जावन आसा. पेद्रोन उसारलेलीं तीं उतरां कसलीं जावन आसात? कोणा लागीं वचूं सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां सासण जिविताचीं. सस्नीक जिवीत दिवचीं तीं उतरां तुजे लागीं आसात आनी तें उतर क्रिस्ताचें उतर जावन आसा जिवीत दिवचें तें उतर. सस्नीक जिवीत दिवचें तें उतर. त्या देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाचें उतर केवल एक माहेत नाही, इन्फॉर्मेशन नाही. क्रिस्ताचें उतर फकत एक माहेत नाही, बगार क्रिस्ताचें उतर जावन आसा एक व्यक्ती. क्रिस्ताचें उतर जावन आसा एक व्यक्ती आनी तो व्यक्ती जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तशेंच पोरण्या सोल्ल्यांत वा पोरण्या खरारांत देवाचें उतर आमकां एक संदेश जावन लाभलें. देवाचें उतर पोरण्या सोल्ल्या मुखांतर आमकां एक संदेश, देवाचो संदेश, द मॅसेज ऑफ गॉड अशें देवाचें उतर आमकां लाभलें. नव्या सोल्ल्यांत कितें पळयता हांव, नव्या खरारांत देवाचें उतर आमकां कुडी रक्तान, मांसा रक्तान फावो जालें आनी तें देवाचें उतर मनीस जालें आनी आमचे मदें जियेलें. देवाचो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पोरण्या खरारांत देवाचें उतर कितें जावन आसलें? देवाचो एक संदेश, देवाचो एक संदेश आनी तो संदेश दिवंक कोणाक विंचून काडलें? प्रवाद्यांक विंचून काडलें. प्रवाद्या मुखांतर देव उलयलो आनी तांचे मुखांतर लोकांक देवाची बरी खबर परगट केली. द मेसेंजर्स ऑफ गॉड. देवाचो संदेश प्रवाद्या मुखांतर आमकां फावो जाता. नव्या सोल्ल्यांत तेंच उतर, देवाचें उतर कूड आनी रगत जाता, मांसा रक्तान बदलता मरये मुखांतर. मरये मुखांतर मरी देवान विंचून काडलेली स्त्री जावन आसा आनी देवाच्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावो म्हणटा आसतना तिका देव कुरपेन देवान तिका बरयल्लें आनी कुरपेन बरोवन देवान विंचून काडलें आनी ती बरी खबर तिका परगट करता आसतना तिणें देवाच्या उतराक खालतीमान घालें आनी अशें पवित्र आत्म्या मुखांतर ती गर्भी सांबाळून थंयसर देवाचें उतर आसलें मनीस जावन बदल्लें, मांसा रक्तान बदल्लें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर आज तें उतर आम्हा हर एकल्यांत काळजांत रोंबूंक जाय. आमच्या काळजांत देवाचें उतर रोंबोंक जाय. देवाचें उतर काळजांत रोमचें म्हळ्यार क्रिस्तच आमच्या काळजांत रोंबोंक जाय. बी रुटेड इन क्रायस्ट, बी रुटेड इन क्रायस्ट. देवाच्या उतरान आमी रोंबोंक जाय. बी रुटेड इन द वर्ड ऑफ गॉड. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर तें देवाचें उतर आमच्या चिंतपांनी आमी जियोंक जाय. आमच्या हर एका विंचवण्यांत तें उतर फुलोवंक जाय आनी तें उतर आमच्या आत्म्यांची आनी काळजाची भास जावंक जाय. त्या देखून सांग पावलो थंयसर कोलोसेकरांक बरयल्या पत्रांत सांगता, तुमच्या एकामेकाक बोधबाळ शिकया, एकामेकाक देवाचें उतर परगट करा.
आनी त्या पासून पयलें तें उतर आमचें थंय आसूंक जाय, आमचें थंय वस्ती करूंक जाय. एक दाखलो तुमकां दिता. स्पॉंज आसा, स्पॉंज पळय मू, स्पॉंज कितें जाता तें सुकें वय की न्ही. जर तर सुकें आसा तर ताका परमळ आसा. आज घरा वचून स्पॉंज आसा तर इल्लो परमळ काण घेवन पळया खंयचो परमळ घे म्हणून. परमळ आसल्यार तो घाण वय की न्ही. स्पंजाचो परमळ, त्या परमळीना ताका कितेंच ना, त्या देखून त्या स्पंजांत कितेंच परमळ ना. पूण तेंच सुकें स्पंज परमळीक तेलान भिजात दवरलें तर, परमळीक तेलान भिजात दवरलें तर तें परमळीक तेल आपणा थंय वोडून घेता. आनी तें कितें जाता, तें स्पंज परमळ दिवंक शकता. खंयसर तें व्हेल्यार तें परमळ दिता. आमी त्या स्पंजा बरी जावंक जाय. सुकें स्पंज न्हय, बगार परमळीक तेलान रोंबलेलें स्पंज जावंक जाय. आनी तें परमळीक तेल कितें जावन आसा, देवाचें उतर जावंक जाय. आमचें जिवीत देवाच्या उतरा विणें तें सुकें स्पंज, ताका कलर येना, ताका परमळ येना, उपयोगाक पडना. पूण तेंच स्पंज जर तर परमळीक जायचे तर, सुगंध दिवचें तसलें जायचें तर, उपकाराक पडचें तसलें जायचें तर कितें जावंक जाय, तें देवाच्या उतरांत तें रोंबोवंक जाय. तशेंच मुगाच्या भावानो आनी भयणीनो, क्रिस्ताचो परमळ सर्वांक आमी दिवंक जाय. क्रिस्तांचो सुगंध आमी जावंक जाय. देखून सांत पावलो कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत सांगता, क्रिस्ताच्या एकवटांत आपल्या जैता परिवारांत कैदी कशें खळनासतना भोंवडायता आनी क्रिस्ताचे वळखीचो सुगंध आमचे मरिफांत सर्व सुवातांनी विस्तारायता. बचावाचे वाटेर आसलेल्यांक तशें नासाच्या वाटेर चलतल्यांक नीज जावन देवा हुजीर क्रिस्ताचो सुगंध तुमी. आमी सर्व कितें जावन आसा, कितें जावंक जाय, क्रिस्ताचो सुगंध आमी जावंक जाय. द अरोमा ऑफ क्रायस्ट, द अरोमा ऑफ क्रायस्ट, द फ्रेग्रन्स ऑफ क्रायस्ट. तुमी पुरो न्हेसून जावन उपरांत कितें करतात, इल्लें बरो परमळ येवन दी म्हणून पुस करता हांव न्ही, परफ्यूम घालता हांव, परफ्यूम घालता हांव. आनी कितें आमी जें खंय आमी वेता हांव तो परमळ येताना बरें जाता न्ही. हेरांक सुगंध आमी दिता हांव. पूण आमचो परफ्यूम कसलो खंयचो जावंक जाय, देवाचें उतर, देवाचें उतर. क्रिस्ताचो सुगंध आमी हेरांक दिवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून सांत पावलो सांगता, जिवीत सोदतेल्यांक जिवीत दिवची सुगंध जायत वेतात. जिवीत सोदतेल्यांक जिवीत दिवपी सुगंध जायत वेतात. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना देवाचें आमचे थंय, देवाचें उतर आमचे थंय बरोवन आसता, तवळ आमी क्रिस्ताक आमच्या उलोवण्यांत, आमच्या कश्टांत, आमच्या भोगसण्यांत आनी आमच्या मोगांत आमी परगट करूंक शकताव. मेरी जॉन्स म्हणल्याची एक काणी, जिण्य काणी अशी आसा. मेरी जॉन्स कोण जावन आसा? मेरी जॉन्स. मेरी जॉन्स एक दुबळ्या कुटुंबांतली, दुबळ्या कुटुंबांतली, आनी ती क्रिस्तांव जावन आसली, क्रिस्तांव जावन आसली. आनी तवळच्या कालार एक बायबल आपणाचो करचे जाल्यार तितल्या सुलभायेचें न्हय न्ही गे. पवित्र बायबल सर्वांक तो हाताक मेळनातलो. वॅटिकन सेकंडा उपरांत मात्र तो परगट हर एका भासांनी परगट जालो. हर एकल्यांक तो आज आमच्या हातांनी, हर एकल्यांच्या हातांनी, हर एकल्यांच्या कुटुंबांत तो बायबल आसा. पूण मेरी जॉन्स एका दुबळ्या क्रिस्तांव कुटुंबांतली ती, आनी ती फकत 15 वर्सांची ती जावन आसली, 15 वर्सांची चली ती जावन आसली.
बायबल वाचचें म्हणलें एक खतखती आशा तिचे थंय आसलें. पूण तिच्या गांवांत बायबल विक्रापन नातलो देखून जे खंय बायबल लभ्य आसात, जे खंयसर बायबल मेळटात, बायबलाच्यो प्रती मेळटात, ती बायबलाची प्रती एक आपणावच्या खातीर ती कितें करता, पांय वाटेन चलोवन वेता. जे खंयसर म्हाका बायबल मेळटा थंयसर ती आपणावच्या खातीर चलोवन वेता. कितली मैलां ती चलता? 26 मैलां ती चलता. 26 मैलां पयस थंयसर बायबल लपती आसा म्हूण तिका कळीत जाता आनी थंयसर पांय वाटेन ती वेता. तिची आशा इतलीच, बायबल हांवें म्हजो करूंक जाय. आनी अशें पांय वाटेन ती वेता आसतना तिच्या पांयांक मोचे नातले, वणे जावन नातले, खाली पांयांनी 26 मैलां चलोवन ती वेता. आनी जेन्ना ती थंयसर पावता त्या शॉपाचो तिका सांगता, तुका जाय जाल्लो तुज्या भाशेंतलो बायबल आसले सक्कड विकून गेले. तुका आतां जाय जाल्लो बायबल तुज्या भाशेंत तुका जाय आसो आनी त्या भाशेंतलो बायबल तूं व्हरूंक आयलाय. पूण हांगासर आतां बायबल खाली जाल्यात आनी प्रिंट जायचे मात्र म्हूण तो सांगता. कितली बेजार जायनाका तिका. जर तर तुमी इतली मैलां चलोवन वचून जर तर तो बायबल घेजे म्हणून तुमकां मन आसा आनी तो बायबल चिंत्या तुमी हांगा तावन रोमांक गेल्यात बायबल आपणावच्या खातीर आनी थंयसर रोमांत वचून तुमकां थंयसर सांगतात कोंकणी बायबल ना, कोंकणी बायबल ना म्हणटा आसतना कितलें बेजार जायत. पांय वाटेन ती चलोवन गेल्ली आनी अशें थंयसर ती हें आयकून ती भोव बेजार पावता. आनी कितलीं मैलां ती चलोवन आयला म्हणलें तिचे कश्ट त्या शॉपाकाराक ती सांगता आसतना तो कितें करता, तिचेर बिरमत पावता आनी ताचे थंय आसलो तो बायबल ताच्या खासके उपयोगा खातीर, वैयक्तीक उपयोगा खातीर ताणें वापरचो तिच्याच भाशेचो बायबल ताचे थंय आसलो. ताकाय तो मोगाचो जावन आसलो, ताका दिवंक मन नातलें. पूण ह्या चलयेचें 15 वर्साचें भुरगें 26 मैलां थंय चलोवन आयला. तो बायबल आपणावच्या खातीर हांगासर आतां बायबल नांव खरें पूण आतां आसलो म्हजो बायबल म्हणी तिका दिता म्हूण सांगून तो काणीक जावन तिका दिता. आनी ती कितें करता, ती काळजाक लागीं दवरून गळगळ्यान रडता. तिची सर्व तिच्या दोळ्यांत दुखां गळटात आनी ती इतली संतोश पावता, ती देवाक वर्णिता. आनी तिचे थंय आसची ती भक्त आनी ती उर्बा पळोवन त्या शॉपाचो ओनर भोव विस्मीत पावता आनी तो एक निर्धार घेता. कसलो निर्धार? ताचो निर्धार जावन आसलो तिच्याच गांवांत एक बायबल सोसायटी उक्तें करूंक. आनी अशें तो एक बायबल प्रगट करचे ती कंपनी तिच्या गांवांत उक्तें करता. आनी तें जावन आसा ब्रिटीश अँड फॉरेन बायबल सोसायटी म्हणलो संस्थो. आजुनी तो संस्थो आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मेरी जॉन्स तिचे थंय आसलो तो मोग देवाच्या उतर हांवें वाचूंक जाय, बायबल प्रती म्हजें करूंक जाय. तीच आशा तीच उर्बा आमचे थंय आमी दवरूंक जाय. क्रिस्तचें उतर आमचे थंय उदंड मापान बरोवन वचूंक आमी कितें करूंक जाय? कितें करूंक जाय? आमी कितें करूंक जाय? जेजू सांगता एक मात्र गरजेचें, एक मात्र गरजेचें. कितें जावन आसा? हीं उतरां कोणाक सांगलें तिणें? जेजून कोणाक सांगलें? एक मात्र गरजेचें. जेजू मार्ता आनी मरियेच्या घरा गेल्लो, मार्ता आनी मरियेच्या घरा गेल्लो आनी थंयसर मार्ता कितें करता? जेजू एकलो सोयरो आयला म्हूण सांगून, इश्ट आयला म्हूण सांगून बऱ्यांतलें बरें रांदिजे म्हूण सांगून कुजनांत रांदचेर बिजी आसता, रांदचेर बिजी आसता. मरी कितें करता?
जेजू तो इतलो बिजी आसता की हेर संदर्भार तो म्हाका मेळना. आतां म्हज्या घरा आयला, आतां हांवें ताच्या थंय बसोचें, ताच्या पांय तळा हांवें रावचें आनी ताचे लागीं जें कितें आसा तें विचारचें, ताचे तावन हांवें चड आनी चड आयकाचें म्हणली एक खतखती आशा तिची जावन आसली. एका वाटेन मार्ताची आशा कितें जावन आसा, बऱ्यांतलें बरें हांवें रांदून दिवन तिका जेजूक हांवें सरबराय करूंक जाय म्हणून. आनी एका वाटेन मरयेची आशा जावन आसा, जेजू हेर दिसांनी म्हाका मेळचो ना, त्या देखून आयचो दीस म्हजो, त्या देखून हांव जेजूच्या पांया तळा बसून थंयसर ताचे थंय उलोवंक आशेता, ताचें उतर आयकूंक आशेता. एक संगत मात्र गरजेची. आनी मार्ता रांदून आसतना मरी थंयसर जेजू संगी उलोवन आसचें पळयतना मार्ताक इल्लें काळजांत कुचल्यो जातात, पळय की न्ही. आनी ती कंप्लेंट करता, दुरसाता. आनी तवळ जेजू सांगता मरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तो वांटो आमचो जावंक जाय. क्रिस्ताचें उतर आमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसा जे तर एक संगत मात्र गरजेची. आनी ती संगत कितें जावन आसा, बरो वांटो आमी विंचून काडूंक जाय. आनी बरो वांटो जावन आसा देवाचें उतर, जेजू थंय आमी रावचें, जेजूक आमी आयकुचें, देवाचें उतराचो नियाळ करचो. जें कितें जेजू सांगता तें आमी करूंक जाय. त्या देखून जेजूक आमी आयकूंक जाय. देवाचें उतर आयकुचें गरजेचें. कित्या पासून ते बरो वांटो विंचून काडून देवाचें उतर आयकूंक जाय. कित्या पासून 8 कारणां हांव तुमच्या मुखार दवरतां. पयलें जावन आसा, देवाच्या उतराद्वारे देव आमचे लागीं उलयता. देवाचें उतर देवाच्या उतराद्वारे देवच आमचे लागीं उलयता. त्या देखून देवाचें उतर आमी वाचता म्हणटा आसतना, तें बायबल आमी उक्तो करता म्हणटा आसतना आमचें मागणें कितें जावंक जाय, कोणा बरें जावंक जाय, आमचें मागणें सामुएला बरें जावंक जाय. कसलें मागणें? उलय सोम्या तुजो चाकर आयकता. उलय सोम्या तुजो चाकर आयकता. आमी म्हणटा कितें मागणें? हर एक पावटी बायबल उक्तो करता आसतना आमी मागोवंक जाय भक्तीपणान, उलय सोम्या तुजो चाकर वा तुजी चाकरण आयकता. दुसऱ्या सुवातेर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाच्या उतराद्वारे देवाची खुशी कितें म्हणून आमी जाणा जाता. देवाच्या उतराद्वारे देवाची खुशी कितें म्हणून आमी जाणा जाता. जर तर सांग क्लाराक देवाची खुशी कितें म्हणून कळीत जायचे तर तिणें वापरलें कितें जावन आसा, देवाचें उतर. मरयेक देवाची खुशी कितें म्हणून कळीत जाल्लें कशें? बडव्यान दिल्ल्या त्या देवाच्या उतराद्वारे. सान फ्रांसीस आसिसीक तो झुजाक गेल्लो, थंयसर हुशार नासतना भलायकी ताची बिगडली आनी थंयसर तो येवन थंयसर दम्यान इगर्जेंत खुर्सा मुखार तो उलयता जेजू लागीं आनी सांगता. आनी थंय ताका कितें जाता? देवाचें उतर तो उक्तें करता आनी थंयसर देवाची खुशी कितें म्हूण तो जाणा जाता आनी त्या प्रकार जियेता. त्या देखून जेन्ना तुमकां तुमच्या जिणयेंत कितें हांवें करूंक जाय, देवाची खुशी कितें जावन आसा, ते घुसपड गोंदळ तुमच्या मतीक आयल्या वेळार आमी वापरूंक जाय अशें कितें जावन आसा, देवाचें उतर. प्रेज द लॉर्ड. आनी देवाच्या उतराद्वारे देवाची खुशी आमी जाणा जाता. किर्तनगार सांगता, तुजें उतर म्हज्या पावलांक दिवो, उजवाड म्हज्या वाटेचो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तशेंच मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तिसऱ्या सुवातेर देवाचें उतर आयकल्ल्या वरवीं कितें जाता? देवाचें उतर आयकल्ल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता. भावार्थ उत्पन्न जाता. आमचें थंय भावार्थाचें देणें देवान आमकां दिलां.
पण तो भावार्थ आमचे थंय भितरतान उत्पन्न जायचे तर देवाचें उतर आमी आयकूंक जाय. त्या देखून संपावलो रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत सांगता, संदेश आयकल्ल्या निमते भावार्थ उत्पन्न जाता. संदेश आयकल्ल्या वरवीं म्हणा देवाचें उतर आयकल्ल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमते संदेश आयकूंक मेळटा. त्या देखून एक आयकोवचें आनी एक परगट करचें. कित्याक हांवें आयकल्ल्या वरवीं म्हजें तें भावार्थ उत्पन्न जाता आनी जशें भावार्थ उत्पन्न जाता देवाच्या उतरा द्वारे देवाचें उतर आयकून म्हजें तें भावार्थ उत्पन्न जाता तर तो संदेश हांवें हेरांक परगट करूंक जाय आनी हेरांतय भावार्थ उत्पन्न जावंक शकता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आनी तशेंच मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, चवथ्या सुवातेर देवाचें उतर आयकल्ल्या वरवीं भरवोसो उदेता. भरवोसो उदेता. देवाचें उतर आमकां भरवोशान भरता. कशें भरवोशान भरता? कित्याक देवाच्या उतरांत कितें आटापून आसा, पवित्र पुस्तकांत कितें आटापून आसा? देवाची बसवणी आटापून आसा. द प्रॉमीस ऑफ द लॉर्ड, द प्रॉमिसीस ऑफ द लॉर्ड. ती बसवणी आमच्या हर एकल्यातय देव संपूर्ण करता. कित्याक देव जावन आसा विश्वासी देव. ताणें बसयल्ल्या प्रकार तो करता. त्या देखून हें देवाचें उतर, त्या देखून जेन्ना तुमकां घुस्पड गोंदळ उदेता, जेन्ना तुमी निराशी जावन आसात, देवाचें उतर उक्तें करा, बायबल ओपन करा आनी थंयसर वाचा देवान कितें बसयलां म्हूण सांगून आनी त्या मुखांतर तुमकां बरवोसो तुमचे थंय उदेतलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पंच सुवातेर देवाचें उतर आमकां गुन्यांवकार करता आनी आमची जिणी परिवर्तन करता. देवाच्या उतरा द्वारे जायते जण आपल्या पातकाक पश्चाताप पावून तांची जिणयेंत परिवर्तन जाल्लें आमी पळयता. खंयचो एक दाखलो तुमी दिवयेत? खंयचो दाखलो आसा? सांत अगस्तीन. तो पातक्यान हर एक पातकां ताणें केल्यांत, हर एक पातकां ताणें केल्यान. पूण तीं पातकां करता आसतना ताचे थंय आसची ती आशा भितर अंतस्करणांत त्याच्या आत्म्यांची आशा कितें जावन आसली, तो सता खातीर सोदून आसलो. आनी सत ताका खंयसर मेळटा? सत ताका देवाचे उतरा द्वारे पवित्र पुस्तका मुखांतर जेन्ना तो रोमाकारांक बरयल्लें तें पत्र तें वाचता, थंयसर तो आपलें पातक वळखून घेता, परिवर्तन जाता आनी इतलो वर्तो सांत तो जावंक पावता. पवित्रपणाची जिणी तो जियोंक शकता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तशें मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी हर एकल्यानी जर तर आमी पातकाचे गुलाम जाल्यां तर आनी त्या पातकांत तावन आमी सुडका जोडोवंक आशेतां तर आमी कितें करूंक जाय? थंयसर हांगासर वेची गरज ना. बायबल उक्त करून वाचल्यार देवच आमचे लागीं उलयता आनी आमच्या पातकांची वळख तो आमकां करता. देवाचें उतर कितें जावन आसा? एक मायक्रोस्कोप आसल्या बरें. देवाचें उतर एक मायक्रोस्कोप आसल्या बरें. मायक्रोस्कोपांत कितें कळटा आमकां? ल्हान ल्हान संगती जें कितें आसात तें सर्व आमकां त्या मायक्रोस्कोपा मुखांतर आमी अध्ययन करूंक शकता. तशेंच देवाचे उतरा द्वारे देवाची गुंडायेन वळख आमकां जाता. मात्र न्हय, आमच्याच पातकाची वळख त्या देवाच्या उतरा द्वारे आमकां जाता. आनी अशें तें फकत देवाची वळख आनी पातकांची वळख मात्र जावचें न्हय, तें देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मकतेन जावन आसा. जिवे आनी क्रियात्मकतेन जावन आसा आनी आमच्या थंय बदलावण हाडटा. आमच्या थंय बदलावण हाडटा आनी आमचो आत्मो देवाक जाय की तान येता आनी ती तान देवाच्या उतरा द्वारे आमी बगोवंक शकता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सवें जावन मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाचें उतर आमकां पवित्र करता आनी नितीवंतपण जोडोवंक कुमोक करता. जेजू आपल्या शिसां पासून बापा लागीं मागतना कितें मागता तो? सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर आनी तुजें उतरच
सत जावन आसा. आज आमी जायते अंधभक्त आमी पळयता न्ही गे, अंधभक्त आसचें पळयता आनी जायते फट सांगून प्रसार करचें मिडिया मुखांतर आनी हेर मुखांतर जायते फटी प्रसार जातात वैगी न्ही. पूण सत आमकां खंयसर पळोवंक आयकूंक मेळटा. सत आमी जाणा जाय तर देवाचें उतर आमी उक्त करून वाचूंक जाय. आयचो संवसार फटकिरो संवसार आनी फटकिरांचो बापूय कोण जावन आसा? सैतान जावन आसा. पूण आमचो देव सत्यवंत. आमच्या देवाचें सत आमी जाणा जाय तर तें देवाच्या उतराद्वारे आमकां कळीत जाता. त्या देखून संवसार फटकिरो म्हूण सांगून संवसारांतच आमी एक जावचें न्हय. बगार सत कितें म्हणलें हांवें जाणा जाय तर देवाचें उतर हांवें वाचून नियाळ करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ह्या मारिफात कितें जाता? सत जाणा जाल्ल्या वरवीं आमी चड आनी चड पवित्र जावंक शकता. नितीवंतपण आमी जोडूंक शकता. सत्वें जावन मगच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाचें उतर आमी आयकूंक जाय. कित्याक देवाचें उतर आमकां सैतानाच्या ओडण्या विरोध झुजोवंक आमकां कुमोक करता. दाखलो कोण जावन आसा? दाखलो कोण? जेजूच जावन आसा. ताकाय सैतानान नाडलें. पूण जेजू कशें जैतेवंत जालो? देवाच्या उतराद्वारे हर एका ओडण्याक ताणें वापरलें. कितें जावन आसा? देवाचें उतर जावन आसा. पवित्र पुस्तक कितें सांगता तें ताणें सांगलें आनी सैतानाचें तोंड धांपयलें. त्या देखून आमचे थंय जायत्यो ओडणी येतात. पूण आमी कितें वापरूंक जाय? देवाचें उतर आमी वापरूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आनी अकरेचें जावन मगच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाचें उतर आमकां क्रिस्ता सारकें करता. क्रिस्ता सारकें करता. सान फ्रांसीस आसिसी कितें जालो? अन्यक क्रिस्त म्हणून आवडलो. कित्या पासून? ताचें जिवीत वांजेलाचें जिवीत जाल्लें. सान क्लारा आमी पळयता ती इतली वर्ती जाली. कित्या पासून? देवाच्या उतराद्वारे तांणी प्रेरण जोडलें. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सान पावलो सांगता, ह्या संवसाराची चाल तुमी आदारी नाकांत, बदलाक तुमची मनां नवी जावं, तुमच्या जिणयेचें रुपांतर जावं. तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयच्या संवसारांत बरें कितें म्हणलें विंचून काडूंक बारीक कश्ट वैगी न्ही. जायत्यो संगतींनी आमी फटोवन पडटा. जायत्यो संगतींनी आमकां फटयतात. पूण देवाचें उतराद्वारे बरें कितें वायट कितें आमी जाणा जाता आनी क्रिस्ता सारकें जिवीत आमी आमचें करूंक शकता. त्या देखून एक काणी सांगून त्या काणये मुखांतर हांव म्हजो संदेश अखेर करतां. देवाचें उतर एक हर्शाक सरी करियेत. हर्शा मुखार तुमी रावल्या वेळार तुमकां कितें पळोवंक मेळटा? तुमचेंच रुपणें तुमकां पळोवंक मेळटा. आनी त्या देखून देवाचे उतराद्वारे आमचेंच रुपणें आमकां पळोवंक मेळटा. आनी अशें काणी जावन आसा एक पिसोळ्याचे, विज्ञानीचें आनी तशेंच मोवा मुसाची. पिसोळें एक भोव सोबीत गार्डन आसता, फुलांचें गार्डन, फुलांचें गार्डन. आनी थंयसर विविध रंगाचें विविध फुलां थंयसर आसलें. पिसोळें येता. पिसोळें म्हळ्यार कितें? बटरफ्लाय, बटरफ्लाय. आनी ते बटरफ्लाय थंयसर येता आनी कितें करता? एका फुलांतावन एका फुलाचेर बसता आनी एका फुलाचेर उडटा आनी अशें हर एका फुलांचेर उडटा बसता, उडटा बसता, उडटा बसता, उबोवन वेता. कितें म्हण त्या पिसोळ्याक मेळ्ळें जावन आसा? कांयच ना. दुसऱ्या सुवातेर विज्ञानी येतात, सायंटिस्ट येतात. सायंटिस्ट येवन कितें पळयता करतात? हर एका फुलाचें डिटेल अध्ययन करतात, डिटेल स्टडी करतात. हर एका फुलांचेर
तातूंत कितें आटा पुसन आसा कितें आसा खंयचो कलर तो कलर कित्याक हो कलर कित्याक हर एक अध्ययन ते करतात आनी अशें तांचे सायंटिफीक रिसर्च ती करतात आनी उपरांत कितें येता मोवांचे मूस येतात मोवांचो मूस येवन हर एका फुलांचेर बसतात हर एका फुलांचेर बसतात आनी कितें करतात त्या फुलांत आसलें जें कितें अमृत आसा मकरंद आसा तें वोडून काण घेतात तें वोडून काण घेतात आनी वचून त्या मोवांच्या मोव थंयसर वोण काण ताच्या फळयेंत थंयसर जमयतात आनी त्या फुलाच्या मकरंद वा अमृत तावन बरो रुचीक कितें तयार करतात मोव तयार करता आतां आमी कोणा बरीं जावंक जाय कोणा बरीं जावंक जाय आमी जावंक जाय मोवांच्या मुसा बरीं पिसोळ्या बरीं न्हय पिसोळ्या बरीं न्हय पिसोळे कितें पिसोळ्या बरीं जावचें म्हळ्यार कितें खंयी अप्रूप एक पावटी पानां परतुवचीं बायबलाचीं खंय पाद्र्या गर्भेज मध्याक आयिल्ल्या वेळार बायबल उक्तो करचो आनी वेचें वय की न्हय एक ह्या जगाच्या आनी कुलेराची काणी जाणा आसात तुमी ह्या जगाच्या आनी कुलेर एक दीस पाद्र्याब जेवणाक गेल्लो खंय घरा ग्रेस्त मनशान जेवणाक आपयलें आनी थंयसर जेवणाक आपयलें पाद्र्याब गेलो पाद्र्याबान जेवणाक थंय बरें जेवण आसलें मेजा साल बरें करून एरेंज केल्लें आनी कॉस्टली स्पून थंयसर कुलेरां पोरस बारी कॉस्टली स्पुनां थंयसर कुलेरां थंयसर दवरलेलीं मेजार आनी उपरांत कितें करता थंयसर जेवण आनी पुरो जावन पाद्र्याब त्या कुटुंबाक बरें मागता आनी पाद्र्याब घरा वेता पाद्र्याब ताच्या इगर्जेक पाटी वेता आनी इगर्जे पाटी वेताना ही हांगासर आपयल्ली व्यक्ती त्या घरची ती आयदनां पुरो धुता आसतना एक स्पून ना एक कुलेर ना आनी बायल घोव लागीं सांगता पाद्र्याबाक जेवणाक आपयल्लें बारी लॉस आमकां एक स्पून ना कोणें घेतलें पाद्र्याबानूच वेला सांग पुरो म्हूण सांगून तांकां एक पाद्र्याबाचेर दुबाव आनी पाद्र्याबाचेर रागी आयलो तांकां आनी अशें रागान पेटली आनी अशें म्हणटा आसतना पाद्र्याबान अशें करूंक नजो आसलें स्पून जाय जाल्यार आमचे लागीं विचार येत आसलें आमी दिता आसलें हांव पुरो म्हूण सांगून थंयसर हें करता आसतना थंयसर मागीर अशें दीस गेले आनी तांकां इगर्जेक वचूंकय मोन ना कित्याक पाद्र्याबाक पळयतना उगडास येता कुलेराचो उगडास येता कुलेराचो उरलो म्हणून आनी अशें इगर्जेक वचूंक मोन ना आनी तांकां आतां ते इगर्ज सोडून दुसऱ्या इगर्जेक या म्हूण तांकां भोगता आसतना पळया पाद्र्याबा लागींच विचारया म्हणून एक धैर्य काण घेवन ती दोगी गो बायलां वचून विचारतात फादर पोर तुमकां जेवणाक आपयलें कशें जालें बरें जालें बरें बारी रुचीक जेवण तुमचें आनी तुमचें घर इतलें बरें करना आसा आनी थंयसर स्पून आहा तें पुरो मांडली रीत आनी पळयतना म्हाका बारी संतोश भोगलो आनी बायल विचारता फादर एक तुमचे लागीं विचारता बेजार करनाकांत आमचें खंय म्हणी एक स्पून म्हणी तुमी लोबांत घालना हाडला गे आनी तो वळू पाद्र्याब सांगता तुमचें स्पून मिसींग आ गे वय म्हणटा आनी तेणी पाद्र्याब सांगता पळय तुमी कुजनांत वचून बरें करून जेवण आनी म्हाका हाडूंक वता आसतना हांवें तुमचें स्पून त्या बायबलांत दवरला आनी आतां म्हाका तें बायबल उक्तो करून पळया त्या बायबलांत आसतलें संदेश कितें जावन आसा त्या घरच्यांनी बायबल उक्तोच करूं ना आनी आमी जायते फावटी बायबल व्हडल्या आल्तारीर दवरता हांव बरें स्टँड केला बरें कर्ण मांडून दवरला आनी तो बायबल थंयच आसा आनी आमी पिसोळ्या बारी आमी खंयी अप्रूप एक पावटी जाय की नाका अशें पेज पानां परतीता हांव आनी बायबलाचो आमी पिसोळ्या बरी जावचें न्हय दुसऱ्या सुवातेर आमी विज्ञानी बरी जावचें न्हय शास्त्री आनी फरिजेव तांकां देवाच्या उतराची जणवाई आसली वय की न्हय देवाच्या उतराची जणवाई आसली देवाचें उतर गुंडायेन ताणें अध्ययन केल्लें पूण तांच्या जिणेंत तें मात्र वापरिनातलें हेरांक मात्र सांगून हेरांचें जिवीत जडायेचें करतलें
आमी विज्ञानी बरी जावचें न्हय. बगार आमी जावंक जाय मोवांच्या मुसा बरी. मोवांचो मूस कितें करता, त्या हर एका फुलांत बसून जें कितें अमृत आसा घेवन तांच्या जिणयेंत वापरन तांच्या फळयेंत दवरन बरो बरो मोव थंयसर तयार करतात. तर आमचें जिवीत त्या मोवांच्या मुसा बरी. जर तर आमचें जिवीत गोडसाणेन भरलेलें जायचें, आमी हेरांक गोडसाण दिजे, हेरांक सुगंध दिजे, हेरांचें जिवीत आमी सोबयजें, तर पयलें आमचें जिवीत आमी सोबोवया. आमच्या काळजांत देवाचें उतर उदंड मापान बरोवन आसूं दी आनी त्या मुखांतर हेरांचें जिवीत आमी फुलोवंक आमी बरो निचेव आयच्या दिसा आमी करया. देवाचें उतर आमचे काळजांत उदंड रितीन बरोवन आसूं आनी आमी जावं देवाच्या उतरान भरलेले, देवाचें उतराची गोडसाण, मोगाची गोडसाण सकले आनी हेरांक बरी खबर परगट करची देवाची हातेरां आमी जावया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आतां आमी सक्रामेंताचें आराधन आमी चलोवन व्हरतले आहो. ताचे पयलीं आमी एक गीत गावया गे, जेजू तुजीं उतरां. सर्व आमी उबे रावया, सर्व आमी उबे रावया. आराधनाचें गीत आमी गावंक दिमी गेल्या 516 16 नंबर.
ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. Alleluia, 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 Alleluia. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ, ಸ್ತುತಿ ಯೇಸುವೆ, ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವೆ. Hallelujah, 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 पवित्र सक्रमेंता खाल म्हजो जेजू म्हजे खातीर खुर्सार आपलो जीव दिल्लो, रगत वारयल्लो. उंड्या रुपी म्हज्या काळजांत येवनसो, म्हज्या जिवितांत आपलें बिडार बांदचो. आज म्हज्या मुखार ह्या पवित्र साक्रामेंतांत खरोच निजायकी हाजर आसा. ताच्या मुखार हांव एक पातकी, हांव एक सेवक, हांव एक पाटलावदारी, खलतेपणी दिंबयेर आसा. करी आमच्या सोम्याक नमान, फावो ताका मान महिमा होगळाप. हिंस भोगणा घेवन मोगाशनो आमच्या सोम्याक आमी सश्टांग नमान करया, सरपडया आनी सांगात आमी गावया. ये देवा बापा तू सर्गींच्या सरपडून तुका नमन करता. आराधना आनी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता. आराधना आनी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता. येशू ख्रिस्ता तू सर्गींच्या सरपडून तुका नमन कर.
Arrogant तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू Arrogant तुका सोम्या जेजू वैभव तुझो सोम्या जेजू वैभव तुझो सोम्या जेजू स्तुती गायन तुझे सोम्या जेजू स्तुती गायन तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या स्तुती जेजू तुका सोम्या जेजू वैभव तुझो सोम्या जेजू वैभव तुझो सोम्या जेजू होगळसिता तुका सोम्या जेजू होगळसिताव तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू जय जयकार तुका सोम्या जेजू जयकार तुका सोम्या जेजू येसुवे स्तोत्र येशुवे स्तोत्र येसुवे वंदने येशुवे वंदने येसुवे आराधने येशुवे आराधने येसुवे स्तोत्र येशुवे स्तोत्र येसुवे महिमे येशुवे महिमे येसुवे स्तोत्र येशुवे स्तोत्र येसुवे स्तोत्र येशुवे स्तोत्र म्हज्या उपरांत म्हणा जेजू जेजू म्हज्या जेजू म्हज्या जेजू खुर्सार उमखडलेल्या जेजू सुरक्षारूम काढलेल्या जेजू म्हज्या खातीर रगत वरयल्ल्या जेजू म्हजे खातीर रगत वरयलेल्या जेजू उंड्या रुपार खरोच तूं हजर आसाय उड्या रुपार करस तूं हजर आसाय म्हाका तूं पळयोवन आसाय म्हाका तूं पळयोवन आसाय म्हज्या काळजांत ये म्हज्या काळजांत ये म्हज्या काळजांत ये म्हज्या काळजांत ये म्हज्या जिवितांत ये म्हज्या जिवितांत ये म्हज्या कुटुंबांत ये म्हज्या कुटुंबांत ये म्हज्या काळजांत मनांत ये म्हज्या काळजा मनांत ये परत परत तूं ये परत परत तूं ये केदींच म्हाका सांडी नाका केदींच म्हाका सडी नाका जेजू 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 म्हाका तूं जाय 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 संतांनी संतांनी प्रवाद्यांनी प्रवाद्यांनी पात्रियार्कांनी पात्रियार्कांनी मरिये मायेन मरिये मायेन सांजुसेन सांजुसेन सर संता भक्तांनी सर संता भक्तांनी तुका वेंग मारल्या तुका बरी वेंग मारली आज हांव तुका वेंग मारता आज हांव तुका वेंग मारता तुका पोटलून धरता तुका पोटलून धरता दयाकन बसात मोगाशनो काकोळतीचो सागर कुरपेचो सागर तुमच्या मुखार आसा आल्तारीर तो सोंपता उंड्या रुपार तो दिसता केदे वर्ते भाग आम्हा क्रिस्तांवांचे आमच्या सोम्याक आमच्या देवाक रूप रूप देखचे खंयच्याय धर्मांत देवाक रूप रूप देखूंक ह्या संवसारांत तसलें भाग फावो जावना हें तुमी मनांत जोखून दवरा काळजांत खंचोन दवरा क्रिस्तांव धर्मांत मात्र आमच्या देवाक रूप रूप पळयता कुडी रुपार पळयता आत्म्या रुपार पळयता जसो तो आसलो तसो आतां आसा आनी मुखार आसतलो त्या रुपार आमी पळोवन आसा केदें व्हडतें भाग आमचें कसलीं जायजे आमची बोगणां दोळे तुमचे आसून दी खंचोन ह्या उंड्या रुपार आसल्या सोम्याचेर पळोवनच रावा तुमची बोगणां जावन दी मरिये मायेक आनी जुवांक कालवार दोंगरार कुर्सार उमखळिल्ल्या जेजूक पळयत आसतना ती उमाळिल्लीं बोगणां तुमची जावन दी आज हांव म्हज्या सोम्याक पळोवन आसा ओ सोमी कित्याक मनीस जावन आयिल्लो म्हज्या खातीर आयिल्लो म्हज्या पातका खातीर आयिल्लो कित्याक देवाक म्हज्या खातीर हेजें आसलें कसलो देव आपल्या रचने खातीर संवसाराक येता खंयचोय धर्म तुका असलें सत शिकयता तर तुमी हात वयर उबारा येता तसल्या धर्माक तुमी पळोवन दावा खंयचोय धर्म तुमकां शिकयना तुमचो देव तुमच्या खातीर सकला येता संवसारार येता तुज्या खातीर तुज्या पातका खातीर तूं हें केल्ल्या सुखे खातीर तो मरता हें कसलें सत राजावेक रुपान आमकां समजूंक जायना भावार्थान मात्र आमी मानून घेवंक आसा भोगणां कसलीं जायजें आमच्या काळजांत मोगाच्या न्हू हरी एका दिसा कश्टांत सांपडातना कश्ट पळोवच्या बदलाक सोम्याक पळोवया एक व्यक्ती हरी एका दिसा इगर्जेक भेट दितलो थंयसर कुर्साक तो पळयतलो एकच एक उतर तोंडान तो उलयनातलो हें पळयल्लो थंयचो विगार याजक ताका पळयता आनी हें चलून आसता म्हयनो जालो वर्स जावन आयलें 2 वर्सां जालीं 3 वर्सां जालीं 4थें वर्स जावंक येताना पळय हांव एक घट्ट मनकन विगार वचून विचारता अळे सैबा 4 वर्सां हांव तुका पळयोवन आसा हरी एका दिसा तूं इगर्जे बागलाक येतय मुखार येवन मुखल्या बांकार बसताय कुर्सार उमखळिल्ल्या जेजू किंवा आल्तारी किंवा ताबरनाकलाक तूं पळयतय खंय पळयतय म्हाका हांव नेणा तूं कालें करताय
दिंबेर पडा उतरां उलयनाय हात वयर उबारणे तकली बघयणे फकत पळोवन वचते करेक्ट 5 मिनटां तूं पळयतय आनी सुटतय तुज्या कामाक तुजें ब्रीफ केस घेवन सुटतय तूं कालें करतय फादर म्हज्या जिणेंत सबार कश्ट आसात म्हज्या धुवेक कॅन्सराची पिडा आसा 4th स्टेजीर तें आसा 4 वर्सां पयलें तेजी कॅन्सराची पिडा आरंभ जाली आतां 4थ्या स्टेजीक पावला आर्थीक समस्या आसा तो लोन आसा देखून हांव हांगासर येतां कंप्लेंट करूंक न्ही दुरसोंक न्ही म्हज्यान की चड कश्टाल्लो एकलो व्यक्ती आसा न्ही ताका पळयतना म्हाका समाधान भोगता म्हज्यान की चड कश्टोसो एकलो व्यक्ती आसा न्ही ताका पळयतना म्हाका समाधान भोगता खुर्सार उमखळयल्ल्या जेजूक मोडुल्ल्या त्या कुडीक पळयत आसतना आमच्या काळजांत कितें भोगता म्हाका मोग केल्लो मुखार आसा कसलीच भिरांत ना आर्थीक समस्या जावं दी भलायकेचे जावं दी मनस्ताप जावं दी तुटली कुटुंबां जावं दी हांव भियेना हांव सोम्याक पळयतां ताणें संवसार जिखला ताणें मरण जिखलां तसल्या सोम्याक आमी सगळीं उबे रावया एक घडीभर स्तुती गायन करया सोम्याक महिमान नावाडया आमी तुमच्या गीता बुकांत 16 नंबर 16 Sesan pason uno Okal sampai non Okal sampai do Paso Sesan pason uno Mari Pimya Jesu muzurai Ani tos mucindais आणि माताना काय उणे जेसू मुझे खान आणि तोस मुझे त्राण जिये ना ताचे बिने जेसू मुसोराय आणि तोस मुझे दाईस आणि माताना काय उणे जेसू मुझे खान आणि तोस मुझे त्राण जिये ना ताचे बिने Montu sopuro somia Montu sopuro Ishlegun
मोकळसाण पेटून असो ससान बसो मोकळसाण पेटून असो ससान बसो मोकळसाण पेटून असो ससान बसो Hallelujah, 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 तुमची जबाब जावं अर्गां तुका सुम्या अर्गां तुका सुम्या जिसू पृथ्वेच्या सर्व देशानो अर्गां तुका सुम्या जिसू संतोषान सरस्परा गितां गाया अर्गां तुका सुम्या जिसू आनंदान सरस्पराची सेवा करा अर्गां तुका सुम्या जिसू उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया अर्गां तुका सुम्या जिसू सर्वेस्पर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया अर्गां तुका सुम्या जिसू ताणें आमकां रसलांत म्हूण मानून घेया अर्गां तुका सुम्या जिसू ताच्या आधीन आमी आसांव म्हूण पातयेया अर्गां तुका सुम्या जिसू आमी ताची परजा म्हूण पातयेया अर्गां तुका सुम्या जिसू आमी जावन आसा ताच्या सरावाच्यो शेळयो म्हूण मानून घेया अर्गां तुका सुम्या जिसू अर्गां दिवन ताच्या दरवंटल्यान भितर सरा अर्गां तुका सुम्या जिसू स्तुती गितां गावन ताच्या अंगणांत येया अर्गां तुका सुम्या जिसू ताका अर्गां दिया अर्गां तुका सुम्या ताच्या जिसू नामाची स्तुती करा अर्गां तुका सुम्या जिसू कित्याक सोमी आमचो बरो अर्गां तुका सुम्या सोमी जिसू आमचो खरो अर्गां तुका सुम्या जिसू सासनाक ताचो मोग थकता अर्गां तुका सुम्या जिसू संततेचे संतते पर्यंत ताणें विश्वासीपण दाखयला अर्गां तुका सुम्या जिसू अर्गां तुका सुम्या अर्गां तुका जिसू सुम्या जिसू एक घडी बर बसया मगाचे न्हू देवाच्या उतरांचेर आमी नियाळ करना साव देवाचें उतर जावन आसा क्रियाळ क्रियात्मक रसूंक तें सकता देवाचें उतर जावन आसा साल्विफीक वा सडवण दिवचें तसलें देवाचें उतर जावन आसा पवित्रपण हाडचें तसलें पवित्र करचें तसलें जर तर आमच्या जिवितांत देवाचें उतर आमी स्विकार करिजे तर म्हणजे देवाक देवाचें उतर म्हणजे जेजूक आमी स्विकार करिजे तर पवित्रपणाची गरज आसा मरिये मायेक आपल्या गर्भांत जेजू क्रिस्ताक स्विकार करता आसतना देव बापान तिका पातकाच्या खतांत हांव निवारण नितळ निर्मळ दवरलेलें पातकाचें खत तिचे थंय नातलें कित्याक पवित्र 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 तो देव मनी जावन सकले येता आसतना ती सुवात ही पवित्र 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 जावंक जाय आमची काळजां पवित्र आसात गे आमचें जिवीत पवित्र आसा गे वा मेळकुट्या जाग्यांनी आमच्या सोम्याक आमी आपयता गे हळशीक चिंतपाक घेवन थंयसर देवाचें उतार आमी रिगयता गे खोटी आलोचने घेवन काळजांत सोम्याक एक बसका दिता गे हे सोम्या थंयसर तूं बोस म्हणटा गे पातकां कर्ण सोम्या कुंड्या रोपर आमी आयताराच्या मिसा वेळार वा एका मिसा वेळार सवता गे सोम्याक एक खरी बरी पवित्र सुवात आमी तयार करता गे आमी फावो न्हय आमी योग्य न्हय तसली सुवात फावो करूंक पूण पवित्रत्म्या मरिफात आमकां तसली सुवात तसलें काळीज तसलें जिवीत आमी तयार करयेत त्याच पवित्रत्म्याची ससाय आमी ह्या वक्ता मागया पवित्रत्म्याचे येणे आमचे थंय आमी मागया पवित्रत्म्याक उलो आमी मारया गिता रुपार पवित्रत्मो आमचे थंय देवून येवन दी तोच पवित्रत्मो आमचें काळीज आमचें मन आमचें जिवीत नितळ करून दी उंड्या रुपार आसच्या सोम्याक स्विकार करूंक आमकां आदार दिवन दी पवित्र आत्म्या कुर्बे सागोरा आमचे
आमचे मोगाचें आमची दिश्ट सोम्याचेर कसोन दवरया. पळया आमच्या सोम्याक तो आपोवन आसा. म्हजें जू हाळू, म्हजो खुरीस हाळू, तें व्हावूंक सुलभ. येया तुमी समेस्त कश्टांतल्यान वजन वयतल्यान हांव दितां तुमकां विशेव. हीं उतरां तो सांगून आसा. ताच्या पांयां तळी येया समेस्त आमी कश्टांतली. सगळें आमी ताका समर्पण करया. आमचें दूख, आमचे कश्ट आमी उगडासा काडया. कश्टा दरम्यान आमच्या सोम्यांतान आमी पयस वेचें नाका. दुखांत हांवन आमी देवातावन पयस वेचें नाका. तेंतेसांवांत हांवन आमी देवातावन पयस वेचें नाका. सोम्यांतावन पयस सरचें नाका. लागीं येया. कश्ट आयिल्ल्या बरीच आमी सोम्याक लागीं लागीं जावया. मनीस जावन तो ह्या संवसार आयिल्लो ताणें कश्ट सोंसलात. तो सारकें जाणा आमचें कश्ट. सगळे आमी उबे रावया. मोगाचें न्हू, सगळें जिवीतच ताका समर्पण आमी करया.
हांव तुका समर्पिता तुमची जबाब जावं. हांव तुका समर्पिता म्हजें काळीज सोम्या, हांव तुका समर्पित. म्हजें मन सोम्या, म्हजें जिवीत सोम्या, म्हजीं उतरां सोम्या, हांवें करचीं सर्व कामां सोम्या, हांव तुका समर्पित. हांवें चिंतचीं चिंतनां सोम्या, हांव तुका समर्पित. हांवें भोगचीं भोगणां सोम्या, हांव तुका समर्पित. म्हजी आळसाय सोम्या, म्हजी निर्लक्षा सोम्या, म्हजी निराशा सोम्या, म्हजो दुबाव सोम्या, म्हजी सर पातकां सोम्या, म्हजे कश्ट सोम्या, म्हजें रडणें रुदान सोम्या, हांव तुका समर्पित. गुपीत हांवें गळयल्लीं दुखां सोम्या, गुपीत हांवें केल्ली मागणी सोम्या, हेरां विरोध गेल्ले ते संदर्भ सोम्या, हांव तुका समर्पित. मागणे करिनातले ते संदर्भ सोम्या, हांव तुका समर्पित. तुजे तावन पयस गेले ते संदर्भ सोम्या, हांव तुका समर्पित. म्हज्या समर्जेन हांवें जियेल्ले संदर्भ सोम्या, हांव तुका समर्पित. म्हजी पाड भलायकी सोम्या, हांव तुका समर्पित. म्हजे कश्ट दूख सोम्या, हांव तुका समर्पित. म्हजी विघ्नां अनवारां सोम्या, हांव तुका समर्पित. म्हजें भे सोम्या, हांव तुका समर्पित. म्हजी भिरांत सोम्या, हांव तुका समर्पित. म्हजें चंचल मन सोम्या, हांव तुका समर्पित. म्हजें कंगाल जिवीत सोम्या, हांव तुका समर्पित. म्हजें आकांत सोम्या, हांव तुका समर्पित. रातीक येवची तीं खोटीं स्वप्नां सोम्या, हांव तुका समर्पित. हेरां विरोध वसया म्हण येवची तीं खोटीं स्वप्नां सोम्या, हांव तुका समर्पित. तूं नाका म्हण भोगल्ली ती घडी सोम्या, हांव तुका समर्पित. मीस मागणें नाका म्हण भोगली ती घडी सोम्या, हांव तुका समर्पित. शिकाप नाका म्हण भोगली ती घडी सोम्या, हांव तुका समर्पित. म्हज्या कुटुंबाक सोम्या, हांव तुका समर्पित. म्हज्या घोवाक सोम्या, हांव तुका समर्पित. म्हज्या बायलेक सोम्या, हांव तुका समर्पित. म्हज्या मम्मी डॅडीक सोम्या, हांव तुका समर्पित. म्हज्या कुटुंबाक सोम्या, हांव तुका समर्पित. म्हज्या मालगड्यांक सोम्या, हांव तुका समर्पित. म्हज्या भुरग्यांक सोम्या, हांव तुका समर्पित. म्हजे सर्व योजना सोम्या, हांव तुका समर्पित. म्हाकांच सोम्या, हांव तुका समर्पित. म्हाकांच सोम्या, म्हाकांच सोम्या, हांव तुका समर्पित. सगळो जेसूक समर्पित. कुशेन सर हांव ओपसिता. सदांच मोकळन ताचेर पातयेवन ताचे थंय हांव जियेता. सब सांग दिता, सर्व सांग दिता. सगळोच म्हाका सोडवणदारा हांव समर्पिता. एक ल्हान बाळ आसा, रूथ क्लेर म्हणलेलें बाळ, पिडेन तें वळवळता, 8 म्हयन्याचें बाळशें तें. ताची पोशकां, ताची मालगडी, ताची कुटुंबादारां विशेश रितीन ताच्या खातीर मागोवन आसात. आज आमी हांगासर जमल्ली ह्या बाळा पासत रूथ क्लेर, ह्या नेणट्या बाळा पासत मागया. त्या बाळाक आपणा थंय कितें जाता म्हूण तें समजोंक शकना, दूख तें सोंसून आसा. सांगात आस मागया आमी अभिशेक म्हणलो एकलो भुरगो, ताच्या खातीर आमी मागया देव भिरांतीन तो वाडोवंक, एक बरो भुरगो जावंक. रूथ क्लेर तशेंच अभिशेक आनी सर आमच्या भुरग्यांक आमी देवाच्या पांयांतळी उबारया. तोच स्वामी जेजू क्रिस्त गालेल्या तेवशी भोंवलो, पालेस्तीन गांवांनी भोंवलो, उतरान आपल्या सक्तेन दैवीक वैजाच्या त्या सक्तेन आपण गूण केल्लो. आज ह्या भुरग्यांक आपडून दी, रूथ क्लेराक तो आपडून दी, अभिशेकाक तो आपडून दी, सर आमच्या भुरग्यांक तो आपडून दी. आजच तो गूण करून दी, पिडा शिड्याना पैंच करून दी. सगळो जेसू समर्पिता. ताच्या पांयां पडता. लौकिक कुशा
laisa santa kange somya makata sarva sandita sarva sandita soglos maka sodwandara ham samarpita. मोगाचनो समेस्त आमी बसया. आमची अंतस्करणाची झडती आमी करया. रितीरेचो दुसरो दीस जावन आसा. आमकां आमी तयार करना साव एका व्हड परबे पासत फेस्ता पासत आमी तयाराय करता आसतना पयली तयार आमी करूंक आमच्या काळजा मनाची आमच्या अंतस्करणाची आमच्या आत्मीक जिणेची दैवीक रितीन आमी तयाराय करूंक आसा. आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सर्व आमी सुखी केल्लो संदर्भ आमी उगडासा काडया. आमच्या काळजांत उपजालो तो मोसोर अहंकार राग हगे आमच्या काळजांत उपजाल्ली ती खोटी चिंतना खोटी आलोचनो खोटी बोगणां नालिसायची चिंतपां हेरांक बाधा काडच्यात आसली हेरां विरोध चिंतच्यात आसली ती चिंतपां आमी उगडासा काडया. हेरा विरोध आमी उलयल्लीं उतरां मारले ते गाळी शिराप घाल्लो तर सगळे संदर्भ आमी उगडासा काडया. उडास दोरा मोगाचनो जेजू क्रिस्ताक संदर्भ आसले शिराप घालूंक संदर्भ आसले खोटी चिंतना चिंतूंक पूण ताणें चिंतूंक नात ताणें शिराप घालूंक नात. कुर्सार उमकळयत आसतना ताजी खेळकुळ थंयसर करनासले ते सोजेर ते सैनीक हांसून आसले नकलां करनासले. बापा तें कितें करतात तें नेणात तांकां तूं बक्षी. हिंच उतरां आमकां आज आयकूंक मेळोवन दी. वैयक्तीकपणी आमी केल्ली तीं पातकां कुटुंबांत हांवें आदारलेलीं पातकां घोवाक हांवें उलयल्लीं उतरां घोवा विरोध दुबाव केला तर बायलो विरोध हांवें उलयल्लीं उतरां बायलेक हांवें गाळी मारलां तर हर एक दिसा भुरग्यांक रागानच हांवें होड केलां तर ही भुरगीं एक जडायची म्हूण हांवें चिंतलां तर पाद्रापा विरोध सिस्टरां विरोध जर तर हांव उलयलां तर हेर धर्मा विरोध त्या धर्माच्या लोकां विरोध हांव उलयलां तर तसलो लोक हेर धर्माचो लोक नाका जाल्लो लोक तो म्हूण हांव चिंता पाडयतां तर प्रकृती विरोध हांवें पाप आदारलां तर प्रकृतीचो हांवें मोग करूं ना तर मन जातीचो हांवें मोग करूं ना तर आपलेच मर्जेन आपलेच कुशे खातीर हांव जियेलां तर हांव पयल्लो दुसरी पुरा निमाणी ती मागीरची तशें म्हण हांवें चिंता पाटयलां तर हे सर्व पातकांची बोगसाण आमी जोडया. सोमी आमकां बुकसिता काकळतीचो सागर तो जावन आसा मोगाच्या न्हू तो राखून रावूंक ना. येवं दी म्हजें धू येवं दी म्हजो सेवक येवं दी म्हजो पूत ताका शिकयता बूद म्हणून न्हय तो राखून रावला. ये म्हज्या बाळा ये म्हज्या पुता ये म्हज्या दुवे घे म्हजो मोग घे म्हजी कुर्पा घे म्हजी काकुळत दयाळाय मैपास घे जाय पुर्ती आसा तूं घे वेचीक पुताच्या त्या वोफारेंत बापय राखून रावलो हर एक दिसा. आज म्हजी धू आज म्हजो पूत पाटी येतलो वेंगून हांव ताका धरतलो पोटलून हांव ताका धरतलो. पूत तयार करन आयिल्लो एक स्पीच सांगूंक
पप्पा, अब्बा बापा, डॅडी हांवें सूख केला, म्हाका बक्षी म्हूण सांगच्या पयलेंच बापाय ताका आरोवन धरता, कितेंच विचारिना. पळया मोगाचे न्हू, सुमी जेजू क्रिस्त हांगासर आसा. भोळ्या आनी खालत्या काळजाचो तो आमकां मोगान आरोवन धरूंक तो आशेता. सुम्याचें बोगसणें विसारन आमचे कश्टांचे संदर्भ सर्व आमी उगडासा काडया. पथकां वरवीं जर तर आमी सोम्यातावन पयस सरला तर तसले संदर्भ आमी उगडासा काडया. जिणयेच्या कश्टां वेळार म्हणलें गीत आमी गावया. जिणेंत्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भोंवता दुखांनी सूख रचलो तसो सांबाळता सदा. जिणेच्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भोंवता दुखांनी सूख रचलो तसो सांबाळता सदा. चंचल जायनाका कंगाल जायनाका असलो पोंत पर्यान लागींच हांव तुज्या. चंचल जायनाका कंगाल जायनाका असलो पोंत पर्यान लागींच हांव तुज्या. लागींच हांव तुज्या. लागींच हांव तुज्या. समेस्त आमी उबे रावया. देवाचें उतर आयकूंक आमी आयतीं जावया. हेब्रावांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 12. देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें, पाजले दोन धारीच्या तलवारी प्रास सड कातरूंक शकता तसलें, प्राण आनी आत्मो संद आनी हाडांचो सार सयत मेकळें करता पर्यान विदूंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजांतले अत्रेग आनी चिंतना तें पारखिता. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर. दायकान बसात एक घडीभर मौन सांबाळया. दोळे आमचे धामचे नाका. उंड्या रुपार आसलेल्या सुम्याक पळोवन उसरावया. सबार पोटी देवाचें उतर आमी आयकत हांव. पूण कितल्या मट्टाक ते आमच्या जिवितांत आमी आसा करता रुता करता म्हणलें एक सवाल. दोन धारीच्या तलवारी भशेन म्हणल्यार एका रितीन समजूंक गेल्यार देवाचें उतर ह्या संवसारांत जावचे सर्व संगती आमकां आमच्या समजणेक आमच्या गिन्याना हाडूंक शकता. तर वैयक्तीक रितीन आमच्या जिवितांत कितें जाता
तें आमी पारखून नियाळूंक पळोवंक तेंच देवाचें उतार आमकां शिकयता. जर तर देवाचें उतार सांगता येया म्हजे सृश्टी समेस्त वजन वयतलो न्हू, हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा तर तेंच देवाचें उतार, तेच देवाचें उतार आमी नियाळतना आमी समजोवंक आसा. जर तर ती जडाय आमी आमच्या खांद्यार आमीच घेतल्या गे, आस्तीची जडाय, पातकाची जडाय, मोसराची जडाय, रगाची जडाय, ही जडाय आमीन चुकलून घेतला. संवसारांनी आमच्या तकलेचेर आमच्या खांद्याचेर घालूंक ना. पळया तेंच उतार आमकां दोन रितीन सांगता. लौकीक संगतींनी पयस राव, पूण तुजे वैयक्तीक संगतींनी तशेंच. बार पोवटी आमी देवा मुखार येवन सांगचें आसा, देवा कितले व्हड म्हजे कश्ट, कितले वर्ते जावन आसात म्हजे कश्ट. पूण आमी कश्टा मुखार वचोंक आसा आनी सांगूंक आसा, हे कश्टा ह्यान वरा कितलो व्हड म्हजो देव, कितलो वर्तो म्हजो देव. तेन्ना आमची सगळी आलोचन, आमचो भावार्थ गुंडायक पावता, आमचें काळीज बरवशान भरता. जर तर देवाचें उतर सांगता हांव तुमकां आशिर्वादीत करता, तर तें आशिर्वादीत करता. देव आपणें सांगल्लें तो भासयता, फर्मयता आनी कार्यारुपाक हाडटा. देवान उसारलेलें हर एक उतर तें क्रियात्मक जाल्ल्यान, कित्याक देवाचें उतर जिवें न्हय मेल्लें आनी क्रियात्मक रसूंक शकता. जर तर समाधान तुका हांव बसयता म्हणटा जाल्यार समाधान तें हाडूंक शकता. शांती तुका हांव बसयता म्हणटा जाल्यार शांती तुका हाडूंक शकता. कित्याक तें जिवें मेल्लें उतार न्हय. हें मेल्लें उतार न्हय मोगाचें न्हू, हें जिवें उतार. त्या देखून तुमी कश्टांत आसतना देवाचें उतार वासा. तर एकच घडयान म्हजे कश्ट निवारता ती ना. एकच घडयान नापयन जातात गी, जावचें नात. जावं की पुरो, जावचें नात. आनी एका दिसा कश्ट वाडोवन येता ती वाडोवन येवंक पुरो. तशें म्हूण हांवें वाचचें सोडचें गी ना. जेजूक तीन पोटी सैतानान नाडोवंक ना, सबार पोटी नाडलें जावन आसा. कित्याक तो एक मनीस जावन 33 वर्सां जियेल्लो, 33 वर्सां जियेल्लो. आमी वाचचें एकच पोटी 3 पोटी सैतान जेजूक नाडटा, तेंते सांबाळटा, ताळणी हाडटा म्हणून. थंय 3 पटी बरोवन घाला. पूण 33 वर्सांनी कितल्या पटी जेजूक नाडलां गी म्हणून. पूण हर एक पटी नाडटा आसतना पाद्रापान ओडून सांगल्या बरी देवाच्या उतरान ताणें फूट केली जावन आसा. खुर्सार उमकळोन कश्टार उपार तो आसतना थंयसर उलयलीं ती उतरां, एली एली लामा सबक्तानी. ती उतरां खंय थावन पोरण्या तेस्तामेंतांत थावन न्हय. ताणें ताजेच उतरां सांगलीं. ताणें पवित्र पुस्तक विंचलो. आमी कसलीं उतरां सांगता कश्टांत आसतना. म्हज्यान जायना सोम्या हें नाका, आनी म्हाजे मुखार जायना, आनी मुखार मागणें जायना, कांय जायना. मागणें प्रकरण जालें आनी मुखार म्हज्यान जायना. एली एली लामा सबक्तानी. परत बायबलाक फाटीं वसा, परत परत तेंच उतार वासा. खंयचें उतर तुमकां समाधान काडटा तें उतार वासा मोगाचें न्हू. न्ही जाय की समाधान हाडूंक शकतलें. तुमच्या खांद्या वयलो खुरीस काडटा म्हूण केदींच सांगूं ना. तो खुरीस व्हांवोवंक कुमोग जाता. म्हजें जू हाळू व्हांवोवंक सुलाभ म्हणटा. म्हजे कडेन जूच ना म्हूण सांगिना स्वामी जेजू खंय उडास दवरा. खुरीस खांद्यार आसता पूण व्हांवोवंक आमकां सुलाभ जाता. कित्याक देवाचें उतार आसा. सबार पडे चिंचें आसा आमकां खुरीसच मेळचो ना म्हूण. ना, खुरीस आसता, कश्ट दूख आसतात, अनवारां आसतात. फूड कशें करताय, हाच्या मुखांतर करताय गी वा आपल्याच मर्जेन करताय, सांपडाताय आपल्याच मर्जेन करताय. तर देवाच्या उतरानच आमकां सकत मोगाचें न्हू. एक घडीभर आमी उबार रावया. सर आमची मागणी आमी देवाच्या पांया तळी दवरया. सर आमची इरादो तेसो देवाच्या पांया तळी आमी दवरया. तसो स्वामी जेजू क्रिस्त सर आमकां फावो करून दी म्हूण मागया. आमच्या कुटुंबाची तेसावां, आमच्या फिरगजेची तेसावां, आमचे वैयक्तीक इराद्यो, आमचे विणवण्यो, आमची मागणी
सुमयाचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. दिंबयेर आमी पडया. Idiavoda sacramenta sustannaman koruya purvira त्या रूपा botla novioriti adaya salvorvecha uscut visya बाबर्ताची बोल दिव्या जसे बापा तसेच पुता उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा ससना ससना एकाच थाळ्यात हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावर्ता
वाचेन तुझें घर दैवीक सत्तेचे भांडार तुका दिनवासता तुझेर पातयेता आमची जिणी सरास भोव सुंदर सोमिया तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरा आयल्या मागो तुझे सबो भोव सुंदर सोमिया तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरा आयल्या मागो तुझे सबो बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सभे आस ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो देवाच्या उतराविशीं आमी नियाळ करनासाव त्या देखून आमच्या जिणेंचेर आमी नदर घालया. देवाचें उतर आमचे थंय वस्ती करन आसा गे. देवाच्या उतरा प्रकार हांव जियेवन आसा गे. देवाचें उतर हांव म्हज्या जिणेंत हांव परगट करता गे. जायते पावटी आमी चुकोवन पडल्या त्या पासत देवा बापाचें बोगसणें आमी मागया. सर आमचीं पातकां वळखून घेवन आमी सर्व संगता म्हणया हांव पातकी सर पदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोदून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगेन सदां संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पददार देव आमची काकुळट कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनांच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट Christa काकुळट Christa काकुळट Somia काकुळट सोमिया काकुळट प्रार्थया. सर्वेश्वरा तुझ्या चक्रांक पाव तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलो बायेन वागय. तुवें आमकां रचलाय आनी तुमचो आमकां सांबाळताय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तुमचो सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता ससनांच्या ससनां. आमेन. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. देवाचें उतार जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें. पाजलेले दोन दारीचें तलवारी प्रास चड कातरून सकता तसलें प्राण आनी आत्मो संद आनी आडांचो सर सयत
मेकले करत्या पर्यान विदूंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजांतलें अत्रेक आनी चिंतना तें पारकेता. देवाचें उतारी हें. सर्वेस्पराचे उपदेश पाळता ती भागी. सर्वेस्पराचे उपदेश पाळता ती भागी. सौम्या तुझे नियम विश्वासून पाळून सगळ्या काळजान तुका सोतात तिनीस पाखी. सर्वेस्पराचे उपदेश पाळता ती भागी. सौम्या तुझे कायदे सर्व सत्रायेन पाळून सदांच तुझी कुशी करता ती निसावन भागी. सर्वेस्पराचे उपदेश पाळता ती भागी. सर्वेस्पराचे उपदेश पाळता ती भागी. उभे राहूया. Alleluia, 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 alleluia. जीव दिवसो प्रेरकत्म्या म्हणटा सो मी हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवपी. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. जायत्या शारांत धांवन लोक जेजू सरशी येतस आसलो. अशें लोकां समोर सडत येताना जेजून तांकां ही ओपार सांगली. एक वोंपी आपलें बी वोंपूंक भायर सरून गेलो. तो वोंपतना तांतलें थोडें मेरेर पडलें आनी तें मस्तून गेलें आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन खेलें. हेर थोडें बी खडपी सुवातेर पडलें. तें किरलेलें पूण शेळ नातल्ले वरवीं करपण गेलें. हेर थोडें कांट्या जुडकुडा मदें पडलें. कांट्या झाडां मदें तांचे सवें वाडटाना ताका तांणी अडचून मारलें. आनी हेर थोडें बरें सुवातेर पडलें आनी थंय तें वाडून 100 वांट्यांनी फोळ दिवंक पावलें. इतलें सांगून ताणें व्हडल्यान म्हळें, आयकूंक कान आसात तो आयकूं. हे ओपारीचो अर्थ असो, बी म्हळ्यार देवाचें उतर, मेरेर पडलें बी म्हळ्यार उतर आयकतात ते, पूण तांणी सत म्हणून बचावी जोडीन अशें देंवचार येवन तांच्या काळजांतलें उतर तक्षण काण व्हरता. खडपी सुवातेर पडलें बी म्हळ्यार उतर आयकून संतोशान ते मानून घेतात ते, पूण तांचे थंय पाळ रोंबनातले वरवीं ते थोडोस काळ सतमंतात आनी ताळणी आयिल्ल्या वेळार तें सोडून सोडतात. कांट्या झाडां मदें पडलें बी म्हळ्यार देवाचें उतर आयकतले हेर थोडे, पूण हे जिणयेचे राटावळी ग्रेस्तकाय आनी कुशलायो हांकां चिडितात आनी तांचें फोळ पिकूंक सोडिनात. शेकी बरें सुवातेर पडलें बी म्हळ्यार देवाचें उतर आयकून बऱ्या आनी उदार काळजान तें सांबाळतात
आनी थेरासण्यान फोळ दितात ते. देवाचें उतर हे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कोण पुरा सद्दां बायबल वाचतात? कोण पुरा सद्दां बायबल वाचतात? हाऊ मेनी ऑफ यू रीड बायबल्स एवरी सिंगल डे? बायबल वाचचें बरें गी पाड. अळे तुमकां हांव एक काणी न्हय, एक समजणी दिता. बायबल कित्याक हर एका दिसा वाचयचें म्हणून जायत गी. एटलिस्ट ही काणी आयकत म्हणी घरा वचून वाचूंक सुरू करा. एटलिस्ट स्टार्ट रिडींग आफ्टर यू लिसन टू दीस. आमी हांगासर आमचे जिणयेंत संवसारार पयण संपल्ल्या वरवीं, संपल जाल्या उपरांत जेन्ना आमी सर्गार वेता हांव पळय, सर्गार वेता आसतना थंयसर पेद्रू मुखार मेळटा खंय. पेद्रू मुखार मेळटा खंय. वेलकम वेलकम, स्वागत स्वागत, कम कम कम, सर्गाक येयले, बरें काम केलें, ये म्हणून सांगता खंय. सांगून आमकां भितर घेवन वता. ये फस्ट बापाक मेळया, मागीर पुताक मेळया, मागीर पवित्र आत्म्याक मेळया म्हण. अळे हो जावन आसा बाप, पूत, पवित्र आत्मो. वा भारी खुशी जाली. मागीर बाप सांगता खंय वच ताका सगळो सर्ग दाखय. आमचे सुमार जण आसात न्ही हांगा. मागीर आंज बडयां कडेन घेवन येता खंय. अळे यो गाब्रियल, यो मिंगेल, यो राफायल, पुरो दाखयता खंय. हलो 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 पुरो जालें. मागीर दुसरे पुरो आंज बड्यो आसात, दुसरे पुरो सांत भक्त पुरो आसात, पुरांक मेळ जालें खंय. मागीर बायबल बरयल्ले आसात न्ही, प्रवादी आसात न्ही, इजाया, येरेमिया, मालाकी, ओबादिया, आमोस, जॉयल. हांकां मेळोंक घेवन गेलो खंय. कोण? पेद्रू ह्या व्यक्तीक तांकां मेळोंक घेवन गेलो खंय. कित्याक ते सर्गार आसात न्ही बायबल बरयल्ले. बायबल बरयल्ले एकलो ती आमोसा कडेन घेवन गेलो खंय, आमोस प्रवादी कडेन. आतां ह्या व्यक्तीन संवसारांत आसतना सामा बायबल वाचूंक नासलो. कांय गुत्तूय ना आमोस म्हणलो एकलो प्रवादी आसा म्हणून बायबलांत. आमोसा कडेन वचून मेळ्ळो खंय. हलो आमोस. अळे यो जावन आसा आमोस आनी यो जावन आसा आत्तां सर्गाक आयिल्लो मात्र, हाका इंट्रोड्यूस करना आसा म्हणटा हांवें. आमोस काडल्या उतराक म्हणटा खंय, म्हजो बूक वाचले. तुजो बूक खंय? केन्ना बरयल्ले? खंय आसा? अळे असली गत तुमकां आनी आमकां येनसो जायत की आमची मान मर्याद सगळी थंयच नापयंच जाता. अशें आमकां जावन वचो. जर तर थंयसर सर्गार मेळटा आसतना ह्या सर प्रवाद्यांक, ह्या सर पवित्र पुस्तक बरयल्यांक मेळटा आसतना आमकां जर तर लज दिसता जाल्यार आमी तेजें पुस्तक वाचून हांव जर मालाकी येवन विचारूंक पुरो, जहाल प्रवाद येवन विचारूंक पुरो, म्हजो बूक वाचले, म्हजें पत्र वाचले, म्हजें पत्र वाचले, म्हजो ग्रंथ वाचले गी, म्हजे येवन विचारूंक पुरो, हांवें 5 बरयला चोयबा वाचले गी. त्या देखून आसतोन वाचूंक सुरू करा. एक ल्हान तुमकां संदेश बायबल हर एका दिसा वाचूंक जायत गी. दुसऱ्यान मोगाचें आमी आतां आयकल्लो एक संदेश 4 जाग्यांनी बी पडटा वा देव बाप वमताना म्हळ्यार रोयताना तें 4 जाग्यांनी पडटा. पयलें खंयच्या जाग्यार पडटा? पयलें मार्गार, रस्त्यार वैगिने. दुसरें खडपाचेर पडटा. तिसरें कांट्या झाडां मदें, जुलकोटां मदें पडटा वैगिने. चवथें बऱ्या जाग्यार पडटा. तुमकां हांव 4 कॅटेगरी दिता जायत की, एक 4 ग्रूप, एक 4 पंगडाचे व्यक्ती दिता जायत की. आय डोंट केअर एक पंगड, आय डोंट केअर एक पंगड, आय एम पॉवरफुल सेकंड पंगड, आय एम पॉवरफुल सेकंड पंगड. तिसरें बी खंय पडलें? आय एम काल म्हणचे तर ना. फस्ट आय डोंट केअर, सेकंड आय एम पॉवरफुल, तर तिसरें खंयचें जातलें? आय एम बिझी. करेक्ट, म्हाका जाय आसलें. आय एम बिझी 3 पंगड जाले. चवथें पंगड कालें जावंक पुरो. बरेंच ओके, ताका पंगडाक आमी गालिजे म्हणना, कित्याक बी बऱ्या जाग्यार पडले न्ही की. ह्या 3 फस्ट पडलां पळय थंयसरच नियाळ करया. फस्ट आय डोंट केअर म्हळ्यार उतार आयकतात पूण कांय भोगाना, कांय एफेक्टच जायना. कितलेगी शर्माव आयकलात, कितलेगी रेतेर आयकलात,
पूण फरकच पडना ना. आय डोंट केअर म्हळ्यार तुमी सांगिनात आय डोंट केअर म्हण. तुमी आमी चलची, आमी करची सर कामां, उलोवची सर उतरां, आमची साल समकोण, आमचें जिवीत पळयल्यार तें बरोवन गेलां सायबा. 5000 वर्सां आदी, 6000 वर्सां आदी परत बरोवन गेल्लें कालें. आतां 21 शेतमानांत कालें आयकोचें, कालें समजोवचें म्हळ्यार खंयचीय आमच्या काळजाक वचना. ह्या कारणांत रिकता हांगासर एक इगर्जेंतल्यान भायर येवच्या मनशान हांगा आसता, गाडी कंपाउंडांतल्यान भायर काडलीत ह्या कारणांतल्यान भायर पडता उतार. आय डोंट केअर म्हणल्यार बरी. म्हळ्यार घरा वचून आज पाद्रापान कितें सांगलें, आयच्या वांजेल वचून नियाळ पळय, आमीच करून पळया. आजकाल बायबल डायरी आसा, आजकाल युट्यूबां आसा, इंटरनेट आसा, इल्लेशें गुगल करून कालें म्हणटा, कालें समजून येता. पळया पाद्रापान 10 मिनटां सुशें रावोंक दिलो, हांव एक अर्द घंटो चिंतून पळयता, म्हज्या जिविताक कालें म्हणी एक मौल्य काण घेता. देव आज समेसा कडेन उलयलो, आज म्हजे कडेन कितें उलोवंक आशें येता. आय डोंट केअर. म्हाका कितें तो उलोवं दी. थोड्यांनी चिंतचें आसा देवान उलोवचें म्हणल्यार हांव सपन्यान न्हिदोन आसतना उठ रे उठ गो, तशें उलोवचो थोड्या फुडें हांगातान उलयता. आय डोंट केअर. देखून पयलें लिसांव तुमकां बायबल वाचा आनी बायबलाचो नियाळ करा. घरान बसून आमी 25 शेतमानांत आसांव, सगळें आमच्या पांयांतळी आसा. जें कितें समजना आमकां पाद्राब आसात, जें कितें समजना आमकां इंटरनेट आसा, यूट्यूब आसा. इल्लेशें 2 गी 3 गी रेती पळयल्यार समजाता. हो हें उतार अशें सांगता, मागीर एक ध्यान करून बसा, समजाता. प्रयत्न करा. दुसरें पंगड खंयचो, खंय पडलें बी तें, खंय पडलें, खडपार पडलें, खडपार पडलें. आय एम पावरफूल. जेन्ना जिणयेंत सगळें बरें जाता पळय, जेन्ना जिणयेंत आस्त बदीक भरपूर मापान आसा, जेन्ना भलायकी टॉपार आसा, जेन्ना सगळें परफेक्ट आसा पळय, तेन्ना मागणें बोगाना, मीस रजारी बोगाना, कांयच बोगाना. कित्याक म्हळ्यार एवरीथींग इज गोईंग ऑन वेल. सगळें बऱ्या अर्थ आसा. खडप, हांवच खडप. थंयसर बायबलान कोणाक खडप बरयलां? पेद्रूक नव्या तेस्तामेंतांत, पोरण्या सोल्ल्यान कोणाक खडप बरयलां? कोणाक बरयलां खडाप म्हण? हांव तुजो देव, तुजें खडाप. देवाकच एका रितीन खडाप म्हूण सांगलां. म्हणजे जर तर तुजो भरवोसो, तुजें सर्व बळ तुज्या आस्तितावन येता जाल्यार, तुज्यास भलायकेतावन येता जाल्यार, तुज्यास घटायेतावन येता जाल्यार तुका देव कित्याक आनी देवाचें उतार कित्याक तूं आयकोंक वचनाय. जेन्ना सांपडातय, जेन्ना पडतय, तेन्ना आयकोंक सुरू करतय. कालाक त्या एका संदर्भाक आमी राखून रावचें. कालें जावं दी, मागीर येता. आमी सांगिना पूण आमचें एक बिहेवियर म्हणटात पळय तशेंच, कालें जाल्या उपरांत पळया म्हूण. ना, तूं ग्रेस्त आसतना दिंबेर पड, बायबल उक्तें कर, माग, तेर्स कर, मागण्या रजार कर. तूं बऱ्या भलायकेंत आसतना, तुज्या दोंपरांनी आनी सकत आसतना दिंबेर पड पळया, 1 घंटो भर पड, कित्याक जायना? मागीर एक टायम येतलो त्या दोंपरांक बळ आसचें ना, मागीर तेन्ना हांवें दिंबेर पडलें जाल्यार कितलें बरें जाता तें. केन्ना तुजे कडेन व्हडली गाडी आसा, टायमार येवन इगर्जेक पाव. थोड्या फावटी गाडी आसा 5 मिनटां लेट मिसाक. सगळें आसबदीक आसतना सोम्याक मेळोवंक येया, ह्या उतराक आशेवन येया. वेन यू आर पावरफूल, कम टू द लॉर्ड. वेन यू डोंट केअर, यू डोंट फील लायक इट, बट देन स्टार्ट केअरिंग. तिसरें खंय? आय एम बिजी. जेन्ना आय डोंट केअर आसता पळय लायफांत आनी आय एम पावरफूल आसता पळय, तुवें पावरफूल आसतना तुजें बिजनेस बरें चलोवन आसता, तुजीं भुरगीं बरीं शिकोवन आसतात, सगळें काम बऱ्यान चलोवन आसता, तेन्ना हें सगळें मेंटेन करूंक तुजें लायफ बिजी आसता. टायम आसना. टायम नासल्या वेळार चिंतया, तुमी वेळ काळ रचल्या देवाकच वेळ दिनातल्यार आनी ताणें खंय म्हणी म्हाका तुज्या खातीर टायम ना म्हणल्यार जालें. तो स्वास एकच घडये बंद जालो. तुमी आलोचन करून पळयलाय, द क्रिएटर ऑफ टायम इज गॉड अँड वी डोंट हॅव टायम फॉर हिम. वेळ काळ रचल्या व्यक्तीकच वेळ दिवंक आमकां वेळ ना. हें कसलें राजांव, ही कसली भक्त थोड्या फावटी.
जेन्ना वेळ आसना, वेन आय एम बिजी, तेन्ना हें कितें सांगता, जेजू क्रिस्त कितें उलयता हें कांयच आमकां समजना. देखून मोगाचें न्हू, बऱ्या सुवातेर पडचें बी म्हळ्यार कितें, ऑन द गूड सॉयल, बऱ्या सुवातेर पडचें म्हळ्यार कितें, तुवें पावरफूल आसल्यार प्रॉब्लेम ना, तुवें ग्रेस्त आसल्यार प्रॉब्लेम ना, तुवें कश्टांत आसल्यारय प्रॉब्लेम ना. कश्टांत आसता आसतना, सुखांत आसता आसतना, पडटाना उठताना सोम्याचें आराधन करनच राव, सोम्याचो ताळो आयकून राव. जर तर सुखांत तुवें आसतना तुजें बँड बाजा बारात चड जालें तर सोमी थंयसर अंतस्करणान सांगताले, म्हजें उतार आयक बाळा, तो आयकना ताळो. जेन्ना कश्टांत आसतना तुजो ताळो आसता, हांव कश्टांत आसा, तेन्ना सोम्याचो ताळो तुमकां आयकना. तेन्ना सोम्याचो ताळो, सोम्याचें उतार कितें सांगता तें तुमकां समजना. आनी उडास दवरा, देवाचें उतर जावन आसा जेजू क्रिस्त, देवाचो शब्द जावन आसा जेजू क्रिस्त. तुमच्या जेजूक तुमी खंय सोडलां? मार्गार सोडलां गी, खडपाचेर दवरलां गी, काट्या जुलकुट्या मदें ताका शिरकयलां गी. ताणें कांटे सोंसलात, खडपार तो आपटाला, मार्गार ताका उबार रयल्लो, मार्गार ताणें कुरीस घेवन गेला आमचे खातीर. परत परत कित्याक ताका मार्गार सोडतात तुमी? परत परत कित्याक ताका धरणेक शेवटयतात, खडपाक मारतात? परत परत कित्याक ताका कांट्यांनी तोपतात, भाल्यांनी तोपतात, म्हणजे आमच्या पातकांनी आमी तोपता? उडास दवरया मोगाचें. देवाचें उताराक आसतना आमी मान दिवया. जिवीत कशेंय आसूं, हांव देवाक आयकतां. एंड ऑफ स्टोरी. जिवीत कशेंय आसूं, हांव देवाक आयकतां, मानतां, पातयेतां, सतमनतां, हर एका दिसा ताजें आराधन करतां. फूल स्टॉप. हें जावन आसा तुमचो निर्धार आयच्या हे रितीर येतावन. हाका जाय अशी कृपा आनी बेसांवां तोच सोमी जेजू क्रिस्त आमकां फावो करून दी म्हूण मागया. वेदीसची बापायेका अर्पण आमचें करता. स्वीकार तूं कर म्हूण परता, बेसांव तुजें सर्वेस्पर तूं आमचो रस्तार सृश्टेस बेडयता मुंड गोवांसो उरतामच्या वरासो. जेजूच्या होवी कोडीन बदलून दी जिविताका साबून. वेदीसची बापायेका अर्पण आमचें करता. स्वीकार तूं कर म्हूण परता, बेसांव तुजें मागता. तुज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदिदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तंतें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे निक्या विचार भाग सेल्सपूर मारून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमींच तुका सदां ओंपलेलें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूं
फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदरा आणि ससनांच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पुता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबा तुजे तर महिमा वाकणटा तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता दळबारांचो सर्वेस परतून सगाणी संसार भरला तुझ्या वैभवा सगळी तुकाचे सगळी तुकाचे सर्वेस पोराचे नावी एका नाकाचे ऊस सगळी तुकाचे सगळी तुकाचे बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्यांक धरून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच बरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ने कराराचें हें रगत पदकांचें बोगसाणें मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत हें वारावतलें हे म्हज्या उगडसा करात भावार्थाचो घट परगटुया तुझ्या खुसानी पुनर्जीवन होणारोवी वे आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सोडबोंडारा आमची सोडबोंड बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस्पराक ह्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर
तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदुता, भाग्यवंत फ्रांसीस, क्लारा, आंतोन, पाद्रे पियो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनांच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी भक्तीपणी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आस आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वर असो वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबसकय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान उत्तरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सपदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्यार सुरकी पदवी आनी महिमा तुजी सुस्ना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवड चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सुम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठोवया. देवाची शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. क्रिस्ताचे कुडी आनी रक्ताचे मिसळून आमकां ती संतुल्या ससनाचें जिवीत मेळो. सुम्या जेजू क्रिस्त तुजे कूड आनी रगत हांव सेवकिता ती म्हज्या सर्ती आनी ख्या साठी न जावं पूण तुज्या काकुती म्हज्या आत्म्याचे खरी भलायकी आनी उकात मेळो. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सम्या तुमच्या तरेची भाग म्हाका पावना पूण देव समकळी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनांच्या जिविता सांबाळून.
Enya Aris mochi somia Gaita tuji mahima Uktendurunda durbole mira Enya tuja kaya प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां जिवन आनी घटायेन भरलाय. सर्गींच्या वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें ससनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. Asistia San Clara Călădin, Sumia Cacu Tămcicăr,
क्रिस्ता काकूत आमची कर कागद आमची कर सुमिया काकूत आमची कर कागद आमची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्तावी तुमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां देवा सर्गेंच्या बापा देवा पुता संवसाराच्या सडवणदरा देवा पवित्र आत्म्या संत्यस्तिमा त्रिंदादी एकास देवा संता मरिये पाप करत नसतना गर्भी संभावले संता मरिये फ्रांसिस्कन वर्दीचे राणीये सांक्लारा बोवूंस देवाच्या दुवे सांक्लारा क्रिस्तच्या निष्कळंक पतीने सांक्लारा पवित्र आत्म्यान भरल्ले सांक्लारा महिमेवंत अमकार मरियेच्या मोगाळ दुवे सांक्लारा पवित्र सभेच्या परजळीत उजवाडा सांक्लारा वांजल जीवनच्या नीज साक्षीदारा सांक्लारा सान फ्रांसिसाच्या पात्यणेच्या पाटला उदारा सांक्लारा दुबळ्या क्लारिस्तांच्या स्थापका सांक्लारा भावार्थान थेर भरवशान दृढ रावल्ल्या सांक्लारा माया मोगान परजळच्या सांक्लारा विधेय आनी खालत्या स्त्रिये सांक्लारा दुबळ्या क्रिस्त सवे दुर्बळ्या सांक्लारा मागण्यांच्या स्त्रिये आनी आमकोरेचे आदर्श सांक्लारा भोव पवित्र सक्रामेंताच्या अपूर्व मोगा सांक्लारा क्रिस्तच्या जल्माक आनी पाशावांक समर्पिल्ले सांक्लारा कश्टां वेळार धैर्यान भरल्ले सांक्लारा ताळण्या वेळार सोसणीकाय आनी थिरासाण सांबाळलेले सांक्लारा समाधानाची मैपासाची बोळ्या आनी बळवंत स्त्रिये सांक्लारा आजापांच्या सक्ते देण्यांनी भरल्ले सांक्लारा टेलिव्हिजनाचे सार्वत्रिक पात्रोन संतीने सांक्लारा प्राचिताच्या स्पिरितान जळतले सांक्लारा दूख सोसूंक धैर्यान मुखार सरतले सांक्लारा मरणाच्या वक्ता शांत समाधानेन भरल्ले देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले क्रिस्ता आयक आमकां सांक्लारा आमा पासो विनंती कर प्रार्थुया सांक्लारा परजळीक तारा कुर्सायल्ल्या दुबळ्या क्रिस्तच्या आनी ताचे भोव मोगाळ आवयच्या मेटांनी चलोवंक आमा सर्वांक फावो कर जशें तुज्या भयणीक आनी आससेक तुवें राखल्याक बरी आमकां समेत सांग सर वायटा वेगनांतली आनी निवार आमची घरां आनी शहरां सर्व अनवरांतली तुज्या बळादेक विनवणेन आमकां हर एकल्यांक अख्खे पवित्र सभेक आनी सगळ्या संवसाराक दाराळ कोरपा जोड दी आमेन भाग्यवन क्लाराक मागणें ये आनंद बरेत भाग्यवन क्लारा सर्गी बापाच्या दुवे आनी सौम्या जेजूचे सेवकी तूं देवा सवे आसाय आमचे खातीर देवा लागीं विनंती कर पिडे शिडेन कश्टा अनवरांनी खंती दुखांत उलो मारतल्याची मागणी आयकूनचे देणे देवान तुका दिला तुजे लागीं आतां आमी मागचे उपकार देवाच्या आनंदाक आनी आमच्या आत्म्याच्या बरेपणाक फावो जाल्यार देवा लागचे आमकां ते जोड दी म्हूण आमी परताव आमच्या सर्व त्या सवां खातीर आमी मागया आमच्या काळजाच्या गुडांत असचे आशा अत्रेग सांक्लारा मुखांत्र आमी जेजूच्या पांया तळा दवरया मागया आमी सांक्लारा लागीं आमचे पासो विनंती करूंक मागया आमी प्रत्येक जावन हांगासर ह्या कॉवेंतांत आमच्या खातीर मागून आसच्या तांच्या सेवे खातीर आनी तांच्या सर्व मिसावां खातीर हांगासर आसच्या सर्व सिस्टरां पासो तो
आमी मागया. प्रत्येक जावन आमी मागया सांकलाराचो पटलाव करूंक, देव आपोवणी फुलोवंक, तरणाटी चेडवां भुरगीं देवाच्या उतराच्या प्रेरणान बरोवन सांकलाराच्या मेटांनी चलोवंक उर्बा दाखोवंक आमी प्रत्येक जावन मागया. जेजूच्या खतखत्या मोगान पेटच्या बागेबन क्लारा भोव पवित्र येवकरसंतल्या सम्यांच्या पदवे मरेफात तुवें तुज्या भयणींचे आनी आसिसी शहराचें संरक्षण केलें. त्याच बरी आमचे जीव, आमचे कुटुंबां, आमचें शहर आनी आमचे गांव स तरांच्या अपायांतलें आनी अपराधांतलें राख. तुजे बरी आमी क्रिस्ताचो मोग करूंक आनी गूण बावार्थान जियोंक गरज आसली आत्मीक कृपा आमकां जोडून दी. स परिस्थितींनी देवाच्या कुशेक काळजायशें कर आनी खऱ्या समाधानान आमी जियेशें आमकां आदार दी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सभे आसो. सर्पदेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बसून या क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडता. देवाचे पडका